मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागतां. पयस पयसतावन तुमी आयल्यात, तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमची मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. वो एक अर्दो दीस जेजू सांगाता करसूंक तुमच्या खातीर, तुमच्या कुटुंबाच्या सान्या खातीर मागोवंक व्हडा बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केदाळाच खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें. त्याच बावडतान हांगासर तुमी आयल्यांत आसता. तुमच्याय मागण्याचेर, तुमच्याय विनवणेचेर, तुमच्याय तेसावांचेर जेजू आपले आशिर्वाद घालतलो. तुमकां, तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक शांती आनी समाधान दितलो. आमची मांय तशीच मोगाच्यानो, तुज्या आश्राक दावरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माई आमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना, तुमकांय धाडिना. तुमचेर आपले आशिर्वाद घालतली आनी तुमकां रेतीरेक आयिल्ल्या सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आयच्या दिसा ही रेतीर चलोवन व्हरतात. मानेदीक बाप पियूस डिसोजा, शिवमोगा दियेसीस पयसदान हांगासर ते आयल्यात ही रेतीर चलोवन व्हरूंक. तांकांय हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आमचे भाव आसा जॉन डिसोजा, हरियका सोनवारा हांगासर येवन अर्गां स्तुती चलोवन व्हरून, गितां गावोन, वजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर डिवायन वर्डचे आसात, हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटां. मोगाच्यानो, तुमकां सोमेस्तांक परत एक फावटी स्वागत म्हणून तुमकां बरें मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argantuka sumyan Jesu. Argantuka sumyan Jesu. Oglaptuka sumyan Jesu. Glaptuka sumyan Jesu. Aradantuka sumyan Jesu. Aradantuka sumyan Jesu. Mantuka sumyan Jesu. Mantuka sumyan Jesu. Gaurautuka sumyan Jesu. Gaurautuka sumyan Jesu. Jai Jai tuka sumyan Jesu. Jai Jai tuka sumyan Jesu. Dinvastantuka sumyan Jesu. Dinmastantuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 रावनो आमी गीत गावया. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सर्गा आनी संवसारांत. पाणसंको तुमच्या गिता बुकांत 22. जेसु पदवेदा तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वदा. 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 दुर्योगा सोता सूर्योला सोता ताराला राणी ताची महिमा. दुर्योगा सोता सूर्योला सोता ताराला राणी ताची महिमा. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया. ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया. काकुळदा आमकां मोक्षिता
दैराणी कृपा तो दक्षिता जेजुका कुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता जेजुका कुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता जेजुका कुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता पदकाच्या कोंडा बुडून असलेल्या अज्ञाक पोचाधो नितळ तो करता पदकाच्या कोंडा बुडून असलेल्या अज्ञाक पोचाधो नितळ तो करता हालेलुया 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 ज्ञान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ज्ञान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया म्हज्या जिवितांत दंडळची मेटा बद्र करपा वयर तो रावयता म्हज्या जिवितांत दंडची मेटा बर करपा वयर तो रावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यात एक नवें गाया तो गावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यात एक नवें गाया तो गावयता हालेलुया 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 ज्ञान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ज्ञान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 Praise the Lord, तशेंच आमच्या दोळ्या मेदांकिया आज आमी आमच्या सोम्यांक मेळोंक वेळंगणी मायेच्या पोन तळाक आमी आयल्या आमची मोगाची सर्गेची आवय आमचे हर एक कश्ट दूख समजून घेवची आमची माय आमा समेस्तां पासून आज आमी समेची उतरां आयकूंक वेता आसतना आमचे पासून जेजू लागीं विनंती करता ती आमचे सगळे दूख खंत बेजाराय उणेपणाचे जिवीत ताका आमी समर्पण दिवं जें कितें आमी जेजूच्या हातांत आमी दिता मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो तो तें आशिर्वाद करता आनी उदंड मापान आमकां आशिर्वादांनी भरता आमकां तें उणेंपण आमकां तें मस्त ल्हान मनशें बगता देवाक ल्हान संगतीतून वर्ती बेसांवां दिवंक सकत आसा सबार सवाल आमच्या मदें आयिल्ल्या वेळार आमकां तें व्हडलें सवाल मनशें मतीक येता देवाक तें कितेंय न्ही खंयच न्ही
देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें हर एक देवाक साद आसा. एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड. आज आमी जें कितें तेच हाडलात, उणेपण हाडलां, मागणी हाडल्यात, आंगोणें घेवन आमी हांगासर आयले. हांव हे सर्व जेजूक आमी ह्या वेळार समर्पण दिवया. ह्या स्तुती आराधना वेळार जेजूचें हजरपण आमकां बगोवंक, आमी आयकूंक पयची ती सोम्यांची उतरां आमच्या काळजांत रोंपोवंक फळ दिवंक कृपा आमी मागया. ओ येसुवे, निनसेवे, नामाडवे. आमचे दोळे आमी दांकया, काळजाचेर आमचे हात आमी दवरया, आमकां आमी समर्पण दिवया. आमच्या जिविताचे हर एक घडी कश्टांची, दुखांची, असमाधानाची, बेजारायेची, उणेपणाची, भियेल्ली घडी, कोणूच नाका म्हूण बगले घडी, जिवचे नाका म्हूण बगले हर एका घडयेंत देव मागणी आयकला म्हणली सवालां सबारपडे मतीक आयिल्ल्या वेळार आमी आजचे परिस्थितीर आमच्या देवाक आसले बरीत समर्पण दिवया आनी म्हणया, ओ येसुवे, निनसेवे, नामाडवे. हे सर म्हज्या उणेपणा मदें तुजें उतरां आयकूंक हांव आयलां. म्हाकाच म्हजी जिणी, म्हजें कुटुंब, म्हजें घराणें, म्हजें हर एक तुका हांव समर्पण दितां. ओ येसुवे, निन्न सेवे, नामाडवे. ओ येसुवे, निन्न सेवे नामाडवे. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಸಂಗತ ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಾಡುವೆ, ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸಂಗತ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಸಂಗತ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಪೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಪೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ನೋವುಗಳ ಜೀವಿತದ ನೋವುಗಳ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಾಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ಕರ ಮುಗಿದು ನಾ ಬೇಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ಕರವಿದು ನಾ ಬೇಡುವೆ. ಜೀವಿತದ ನೋವುಗಳ ಜೀವಿತದ ನೋವುಗಳ ಜೀವಿತದ ಚಿಂತೆಗಳ ಜೀವಿತದ ಚಿಂತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಃಖವ ನಿನಗರ್ಪಿಪೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ದುಃಖವ ನಿನಗರ್ಪಿಪೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಪೆ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಪೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಕೇಳುವೆ. ಓ
ವಾಕ್ಯ ನಾ ಕೇಳುವೆ ನಾ ಕೇಳುವೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವಾ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವಾ ನನ್ನ ಜೀವಿತವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ तशें तुंदोळे आमी तांकां सर्वस्व आमचें आमकांच जेजूक समर्पण दिवया ओ येसुवे ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ म्हणटा आसतना म्हाका हर एक आमचे मतींत आसचें खंत बेजाराय दूख अस्कत काय आमची उणेपणाचें जिवीत हर एक जेजूच्या हातांत आमी एक पाटी दिवया ओ येसुवे ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ दोनी हात आमचे वयर उबारया समर्पणाच्या संख्येत जावन आमचे दोनी हात आमी वयर उबारल्यात आज देवाचें उतर आमी आयकूंक वेता आसतना आमच्या जिवितांत सोमी आमच्या मदें रावता संगता रावता कृपा दिता आनी आज तीं उतरां आयकत आसतना सोमी आमकां धैर्यान भरता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो निराश जायनाकात तुमच्या जिवितांत इम्पॉसिबल म्हण आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा आय एम पॉसिबल भियेनाकात दोनी हात आमच्या वयर उबारया सर्वस्व समर्पण दिवन आमी सोम्यांक स्तुती करया हालेलुया 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 जेजू तुवें बसयल्या पवित्र आत्म्या आमचे मदें धाड हांगासर आमचे सगळे कश्ट दूख अनवरां पिडा शिडा समर्पण दिल्ल्या वेळार आमच्या लागीं तूं उलय सोम्या हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें स्वागत करया जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या आमच्या मदें देवून ये जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्याय
बापाच्या आत्म्या तो देवोन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तो देवोन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तो देवोन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तो देवोन ये मोगाच्या आत्म्या मोजे देवोन ये मोगाच्या आत्म्या मोजे देवोन ये नीतीच्या आत्म्या मुझे देवोन ये नीतीच्या आत्म्या मुझे देवोन ये मुझ्या दुकांत बसवण दिवं 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 ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तूं देवोन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तूं देवोन ये मुझ्या कष्टांत आधार जावन ये मुझ्या कष्टांत आधार जावन ये मुझ्या पिडेन तूं आधार जावन ये मुझ्या पिडेन तूं आधार जावन ये मुझ्या आत्म्याक उसवाड जावन ये मुझ्या आत्म्याक उसवाड जावन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तूं देवोन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तूं देवोन ये जुवांची सुवार्ता 20 अध्याय वळू 24 तावन 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो आनी सोम्यांक पळयलो आमी सोम्यांक पळयलो म्हणून हेरा शिस्तांनी ताका सांगलें पूण तोमासान ताका जाप दिली ताच्या हाताचेर आसलेले किळयेचे गुर्त हांव देखल्या शिवाय आनी त्या किळयेच्या जाग्यार म्हजें बोट ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांव घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आसले तोमासी तांच्या सांगाता आसलो दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेकांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा
जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय न्ही? पळयनासतना सत मानतात ते कितले बागीन. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. दयेकन बसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आमचे मदें आसा तर समाधान हर एका घडी, हर एक घडी समाधानाची. जेजू आमचे मदें आसा तर समाधान आमच्या जिवितांत हर एका घडयेन ती जिविताच्या हर एका पैणार समाधान आसतलें. आतां आमी आयकल्लें उतरां मोगाचें न्हू, सगळो संवसार आतां बुकेवन आसा. कित्याक म्हळ्यार शांती आमकां जाय, आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान जाय. आमचे कडेन मस्त आसा, हर एक आमच्या कुटुंबांत आसा, घरांत आसा, जिवितांत आसा. मोतीक समाधान मेळीत ना. न्हिदूंक गेल्यार समाधानाची न्हीद आमकां पडना. खंयचेंय काम करूंक गेल्यार झगडें, लढाई, आनिकालें म्हूण मोतीक समाधानांत ना. कितले जाणांक मोगाचें न्हू, रातीन न्हिदूंक गेल्ल्या वेळार दोळे धांकिल्ल्या वेळारय न्हीद पडना. कित्याक म्हळ्यार मस्त पडी तांकां साबार साबलां दोसतात, साबार रितीचें बें तांकां दोसता. आनी आज आमी थोडोसो वेळ कित्याक जेजूचें हजारपण समाधान हाडूंक शकता, कित्याक जेजूचें हजारपण आमकां हर एकलें की शांती दिवंक शकता म्हणले विशयांत थोडोसो वेळ आमी नियाळ करून एक प्रयत्न आमी करया. आज आमी आयकल्लीं तीं उतरां, इल्लेशे वेळा पयलीं आयकल्लीं उतरां जुवांच्या सुवार्थ्यान. तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार उक्त करून वाचया. जुवांच्या सुवार्थ्यांत 20वे अध्याय वर्सेस 19. त्याच आयतारा संदेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. अनेक पटी वाचता. त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. ताणें खंयचीं सवालां विचारना, खंयचेय सवाल, नो क्वेश्चन्स. कित्याक भियेलात? इतलें बरें हांवें तुमकां सांगलें, 3 वर्सां म्हजे सांगत आसल्यात. नो क्वेश्चन्स, नो क्वेश्चन्स. मोगाच्यान तुमचीं भुरगीं भियोवन रडटा आसतना, ल्हान भुरगीं तरेपडी भियेतात. काळोख आयले वेळार भियेतात, पेटो दोन आयले वेळार भियेतात, आनी कितें जाल्ले वेळार माजर आयले वेळार भियेतात. भियेल्या वेळार तुमी कितें करतात? पयल्या वचून भुरग्याक पटलोवन धरतात न्ही गे? तितलेंच, कांय उलयचें म्हूण सांगूं ना, तितलेंच पुरो. आनी जेजूक कशें आवयक कळीत आसा भुरग्याक कितें गरजेचें त्या वेळार, जेजूकय कळीत आसा आपल्या शिसांक तांणी भियेल्ल्या वेळार त्या संदर्भात कितें गरज आसा म्हूण सांगून जेजूक कळीत आसा. आनी ताच्या उपरांत पळया, भुरग्याक आमी सांगता, आळे तो आमचोच पेटोन हें पता, कांय करना, चाबी ना, लागीं वचून आपूण पळय. कितलें बरें करून आमी भुरग्याक बेयांतून भयದಿಂದ ಭರವಸೆಯೆಡೆಗೆ ಬರುವಶತೆ आमी चलयता. बेयांतून बरुवशतें आमी चलयता. मागीर पेटो आयिल्ल्या वेळार, माजर आयिल्ल्या वेळार, जरलो आयिल्ल्या वेळार भुरगें भियेना. कित्याक म्हळ्यार तुमी कितें केलां? भुरग्याक केवल पटलोवन धरलें मात्र न्ही, भुरग्याक कितें केलें? तें कांयच करना. बरें करून तुवें रावलां, ताकाय तुकाय बरें करून रेस्पॉन्स करता म्हूण ताका शिकयलें. कांयच करना म्हूण तुमी बरें करून ताका बे आसल्या संदर्भांतून धैर्यातय तशेंच बरवशें तांकां तुमी चलयलें, तरबेती दिली. जेजू तशेंच शिसांची परिस्थिती तो कंप्लीट समजून घेता. मग हांगासर आनी एक वर्तें संदेश आमकां मेळटा. ते मस्तपटी आमी वाचता जाल्यार आमकां समजला की ना गे कळीत ना. हांगासर पळया, जेजूक सोदून शिसांनी वचप जें आसलें, जेजू खंय गेलो, कितें जालें म्हूण सांगून आयकल्लें, पळयलें शिस ताका सोदून वचप जें आसलें, जेजूक उलो मारी जें आसलें, ताणें तें करुना. बियान ताणें कितें केलें? बंद कुडांत तें आसलें, बंद कुडांत तें आसलें. मगाच्यान मस्तपटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आमच्या जिवितांत सवालां आयिल्ल्या वेळार,
आमचे मागणे की वर्ती सावला म्हूण आमी चिंतले वेळार आमचे देवा की वर्ते म्हजे प्रॉब्लम म्हूण आमी चिंतले वेळार हें सॉल्व करूंक सादत ना म्हूण मतीक आयिल्ल्या वेळार आमी तटस्थ जाता मागणें करूंकय जायना कोणा कडेन उलोवंकय नाका कांयच नाका म्हणशें आमकां भोगता मस्तपटी सबार जाणांच्या जिवितांत अशें घडटा त्या वेळार आमी कितें करता कित्याक आमी जियेजे म्हूण आमी चिंता कित्याक आमी जियेजे मस्त जाणांनी जीवघात करचें कित्याक म्हळ्यार कित्याक हांवें जियेजें आनी मुखार कोणी ना म्हाका प्रॉब्लम फेस करूंक जायना म्हणजे रीण आसा खंत आसा बेजाराय आसा म्हाका अवमान जाला आनी मुखार जियेन हांव संवसारांत म्हाका मुखार वचून जियोंक जायना त्या दुखार हांव सुसायड करता मस्त जाणां चिंतचें आसा म्हाका जावंकूच जायना आनी जियोंक म्हूण तुमी ह्या दिसांनी न्यूज पेपर आयिल्लें एक गडीत आयकलां जावंक पुरो तेका चेडवां भुरगीं सुसायड करतात सॉरी अप्पा क्षमिसू अप्पा म्हण बरोवन सुसायड करतात तुमी वाचला जावंक पुरो न्यूज पेपरार म्हाका मस्तपटी सोलवणी आमकां आयिल्ल्या वेळार फ्युचराचें बे आमकां दिसलेल्या वेळार सूख केल्या वेळार आमकां कोणीय बक्षिनात आनी मुखार म्हाका समाज स्विकार करना म्हजे कुटुंब म्हाका तिरस्कार करता म्हूण मतीक आयिल्ल्या वेळार तिरस्कार करचे पयलेंच आमी जीवघात करगणे तो मुस्सनांनी करगण गेला अशेंच आनी ह्या संदर्भार जेजूचें हजरपण बदलावण हाडटा जेजूचें हजरपण बदलावण परिवर्तन हाडटा हांगासर जाल्लें इतलेंत शिस जेजूक सोदून वचूंक नात जेजूच शिसांक सोदून आयलो कित्याक म्हळ्यार जेजू ताणें शिसांक खंय तो न्हू खंयच्या संदर्भार आपयल्लें विजून काडलें म्हण ताका कळीत आसलें आनी ते कोण म्हणून ताका कंप्लीट कळीत आसलें त्या देखून तांचे भावार्थाचें लेवल कशें आसा आनी ते कशें आपणाक साक्ष जावचे आसात तांचे फुडार कितें म्हण तांकां कळीत नासलें जाल्यार जेजूक हरियेकी कळीत आसलें गॉड नोज एवरीथींग हरियेकी कळीत आसा मस्तपटी मोगाच्या भावनांनी बेडिनो आमच्या जिवितांत सावला वयर सावल आयिल्ल्या वेळार जियोवचें नाका म्हणशें बगतना फुडार कशें म्हजें म्हणलें सवार सावलां मतीक आयिल्ल्या वेळार तुजें फुडार तुका कळीत ना जावंक पुरो जाल्यार तुका रसल्ल्या देवाक तुजें फुडार कितें म्हण कळीत आसा तुजें फुडार कितें म्हण कळीत आसा म्हज्या जिवितांत घडिल्लें घडीत तुमच्या मुखार सांगूंक आशेता हांव 9वे क्लासीन 9th स्टँडर्डांत आसतना एका बोर्डिंगांत आमचें घर सुमार 13 किलोमिटर पयस इगर्जेतून आनी आमच्या गांवांत 2च क्रिस्तांव कुटुंबां त्या देखून म्हज्या मायन कितें केलें म्हळ्यार ह्या भुरग्याक दोतोरनिकांनी वचोंक जायना हर एका दिसा आयताराचें त्या देखून कितें करया म्हळ्यार एक बोर्डिंगांत गेल्यार थंयसर बरें शिकूंक पुरो बरी दोतोर मेळटा क्रिस्तांव शिकोवन मेळटा म्हण जावन एका बोर्डिंगांत गेलें त्या वर्सा एग्जाम येवच्या वेळार म्हाका जॉन्डीस जालें तें सिरियस जालें एग्जाम बरोवंक जावंकूच ना री एग्जाम आसली री एग्जाम वेळार म्हाका भलायकी मेळोवंक ना त्या वर्सा 9th स्टँडर्डांत फेल जालो 9th स्टँडर्डांत फेल ताचे मागीर थंय कामाक गेलो पाटी 1-2 वर्स बॉम्बे काम कर पाटी मागीर मायन आपूण हाडलें बरें करून एग्जाम बरें पळय 10वी क्लासीची एग्जाम बरें म्हूण पास जालें ताच्या उपरांत थंयसर हांगासर हांवें भोंवून आसलेल्या वेळार म्हज्या वळखीचीं थोडीं सैरीं दैरींचे मतीन एकच सवाल कितें गे म्हळ्यार ह्या भुरग्याचें फुडार कितें गे म्हूण वॉट इज हीज फ्युचर 10वी क्लास 9वी क्लास पासच जावना वॉट इज हीज फ्युचर मुखार कितें करता वो कशें कुटुंबां मुखार चलयता आमच्या कुटुंबाचें बरोवसो कितें आनी मुखार वॉट इज हीज फ्युचर म्हळें साबार सवालां कोणें तीं सवालां विचारलीं गी कोणें तीं सवालां विचारलीं गी आनी कोणें हेरां कडेन सांगलें गी तोच मनीस एक दीस येवन म्हाका म्हणटलो फादर आमी चिंतलो तुमचें फुडार कितें गी म्हूण आनी देवान म्हाका त्या फिरगेजेक विगार दावन धाडलो प्रेज द लॉर्ड आनी तो मनीस म्हणटा फादर देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हूण तुमी सांगिल्लें आयकतना म्हाका तक्षण उडासाक येवचें खंयचें गी म्हळ्यार 1998 इसवी मतीक 96 इसवी मतीक येवची कित्याक म्हटल्यार फेल जावन आनी मुखार शिकूंकच जायना म्हूण चिंतलो व्यक्ती आज आमच्याच फिरगजेंत विगार जावन इतलें पुरा कार्य केलें न्ही गे वॉट इज हीज फ्युचर म्हूण आमी सवाल विचारतालो मगाचे न्हू साबार जाणांक आमचे मदें सवालां आसतात वॉट इज हीज फ्युचर
आनी देवाक कळीत आसा आय नो युअर फ्युचर. तुजें फुडार कितें म्हण न्हू म्हाका कळीत आसा, देवाक कळीत आसा कितें फुडार कितें घेवन. त्या देखून आमी निराश जावचें न्हय, बेजार पावचें न्हय, कित्याक जिवचें म्हण चिंतचें न्हय. आमी कितें गरजेचें गे म्हळ्यार जेजू आमकां सांगता भियेनाकात. कितें करा, तुमची सगळी खंत बेजाराय ताच्या हातान तुमी समर्पण दिया. कित्याक म्हळ्यार ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें. नथींग इज इम्पॉसिबल टू हिम, एवरीथींग इज पॉसिबल, एवरीथींग इज पॉसिबल. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या देखून शिस जेजूक सोदून वचूनात, जेजूच तांकां समजून घेता आनी तांकां सोदून येता. भियेल्ले ते मोतींत सबार सवालां तांकां आसलीं मुखार कशें आमचें फ्युचर. कित्याक म्हळ्यार जेजूच एक मेसिया राय जातालो आनी आमकां एक पदवी अधिकार मेळटाले. आमी अशेंच जेजू अजापां करतालो आनी जेवण दितालो, पिडेस्तांक गूण करतालो, अशेंच आमची जिणी मुखार वता म्हण आमी चिंतलें जाल्यार 3 वर्सांनी हरयेकी सोमता म्हण आमी चिंतूंक वतना. अशें एक मरण ताका येतालें म्हण चिंतूंक वतना आमी. आतां वॉट इज आवर फ्युचर? आमी जाळी सोडल्यो, दोण सोडली आमी, आमचें टॅक्स कलेक्टर ताजें बिजनेस सोडलें, लोकान आपलें वैजाचें वृत्ती सोडली, हरयेकी सोडलें, सांडून आयलो आमी. कांयच ना आमचें म्हणलें, घर सोडून आयलो आमी, कुटुंब सोडून आयलो, काम आमचें वृत्ती हरयेकी आमी सोडून आयलो. वॉट इज आवर फ्युचर? सबार सवालां मतीक आयल्यात. मस्तपटी काजळी जिवितान दी अशें तर बगता न्ही गे मोगाचें न्हू. म्हजें कुटुंब सोड न्हू, हांव गोवाच्या घरा आयलें, हांगासर कितें म्हाका मेळ्ळें? वॉट डीड आय गेट? कितें म्हाका मेळटा म्हज्या जिवितान? कितें म्हाका मेळटा? हांव एंत चेडू म्हज्या जिवितान अखेर पर्यंत आसता म्हूण सांगून हांव काजार जालो. वॉट इज माय फ्युचर? मुखार कशें जियोवचें आमी? आमचें मोदें सोडदोड म्हणलें ना, समाधान म्हणली ना, केदाळे लढय, झगडें, खंत, बेजाराय, पियोणें, असमाधान हर एक दीस म्हणलें बरें आसा. वॉट इज माय फ्युचर? मुखार कशें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार म्हाका न्हू हर एकल्यांच्या जिवितांत असलीं सवालां आयिल्लीं आसत. वॉट इज माय फ्युचर? आनी फ्युचर तुका कळीत ना, देवाक कळीत आसा. तुजें फ्युचर कितें म्हूण देवाक कळीत आसा. जेजू कित्याक ह्या शिसांक सोदून येता? तो येवन दी म्हूण राखयत आसलें. कित्याक सोदून येता? लुकाच्या सुवार्तेंत 15वें अध्यायांत 3 ओपारी आसात. तातूंत एक पयली आनी दुसरी ओपार. एक सांडून गेल्ली शेळी आनी भायर पडलें नाण्य. आनी जेजू कितें म्हणटा थंयसर गवळी कितें करता? सोदून वेता. कोणाक सोदून वेता? सांडून गेल्ली शेळी, भायर पडली शेळी, सुकून गेल्ली शेळी, ताका सोदून वेता. तो जावन आसा मोग, तो जावन आसा मोग. जो आमच्या सुवार्तेन 17व्या अध्यायांत बापा तुवें म्हजो मोग केलें तशेंच हांवें तांचोय मोग केला. हांवें तांचोय मोग. तातूंत जेजू म्हणटा तसो हांवें तुमचो मोग केलो, तुमी एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें एकामेकाचो मोग करा. बापान पुताचो जेजूचो मोग केलो आनी जेजून कितें केलें? आपल्या शिसांचो मोग केलो आनी तांकां एक आज्ञा दिली. कितें गे म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमकां केलें तशें तुमी एकामेका. जेजून कितें केलें? तांकां शिसांचे पांय धुले. वर्ती न्हय आमी खालती जायचे. आमकां खालती जाल्लें तितलें देव आमकां वर्ती करतलो. त्या देखून म्हाका भावनांनी भयणीनो, जेजू एक स्पश्ट संदेश आमकां हर एकलें की ह्या गडिता मरिफा दिता. स्पश्ट संदेश कितें गे म्हळ्यार जेजून आपल्या शिसांचो मोग केल्लो आनी जेजू कळीत आसलें हे शीस आनी मुखार पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या उपरांत पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयिल्ल्या वेळार ते कशे आपणाक साक्ष जातले आनी कसलें मरण ताणें मरोंक आसा आनी कशें सुवार्ता बोळादीक रितीन ह्या व्यक्ती मुखांतर, भियेल्ले व्यक्ती मुखांतर, थरथरचे व्यक्ती मुखांतर, फुडार कळीत नासलेल्या व्यक्ती मुखांतर कशें सुवार्ता परगट करतले म्हूण सांगून जेजू कळीत आसलें. शिसांक कळीत नासलें. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, वस्तुपटी आमच्या घरा आमचीं भुरगीं उतरां आयकनातल्या वेळार आनी मुखार कशें जियेतात गी,
पर गांवांत कशें वचून जियेतात की घराच तांकां गॅस पेटोवंक कळना, एक च्या करूंक कळना, आनी कालें करूंक कळना, वस्तू रुमण करना, आयनींग करूंक कळना, एक वस्तू गडी करूंक कळना, कशें जियेतात गी मुखार वचून. आतां दुसऱ्या गांवांत हॉस्टेलांत बरेंका नात गे भुरगीं तुमचीं आसात, कित्याक म्हळ्यार तो संदर्भ तांकां कशें जियेचें म्हण शिकयता. आनी जेजू त्या संदर्भार तांचे लागीं येवन तांकां धैर्य दिता. आनी जेजूचें हजारपण मोगाचें न्हू, दार दांकून आसले वेळारी, लिपून आसले वेळारी जेजू तांकां सोदून येता आनी तांकां समजून घेता. त्या देखून जेजू तांकां सोदून येता आनी तांचे मदें रावता. मोगाचें न्हू, आमचे मदें कोण रावला, आमचे मदें कोण आसा म्हणलें गरजेचें. आमी खंय आसा म्हणलें गरजेचें न्ही, आमचे मदें कोण आसा, आमच्या सांगाता कोण आसा म्हणलें गरजेचें. भुरग्यांक मम्मी आसा, डॅडी आसा म्हण कळिल्ल्यांत एक धैर्य मनशां बगता, मस्त धैर्य मनशां बगता. डॅडी भुरग्याकींत आसकात जाल्यार व्हडना, भुरग्याक धैर्य खंय आपलो बापाय आसा, आवय आसा म्हणल्या वेळार. त्या देखून आमच्या जिणयेच्या पैणान मोगाचें न्हू, आमी साबार सवालां मदें जियेत आसतना, साबार दूख खंत बेजाराय म्हजें मुखार कशें म्हण कळनातल्या वेळार आमी मुखार आमचे पैण दीस आनी दीस वता आसतना, सकाळीं उठले वेळार एक दीस आणखी गेलो आनी मुखार कशें म्हजें फुडार म्हण चिंतनाय मतीक आयिल्ल्या वेळार आमच्या सांगाता कोण आसा म्हणलें गरजेचें. आमचे मदें कोण आसा म्हणलें गरजेचें. त्या देखून कन्नडान एक गीत आसा, नी नन्न आश्रयवे, नी नन्न कोटे, नी नन्न प्राणनाता, नी नंदेवा, नी नन्न आश्रय. तुंचो म्हजो आसरो. जेजू आमच्या सांगाता रावता. बियल्ल्या शिसांक मोगाचें न्हू, त्या वेळार गरज आसली, पयशे न्हय, घर न्हय, अधिकार न्हय, तांकां गरज आसलें कितें गे म्हळ्यार शांतीची गरज आसली, समाधानाची गरज आसली. त्या देखून जेजू तांचे मदें येता. तुमकां कितले पयशे जाय, भुकेलात गी, जेवण जाय गी, जेवलात गी, खंयचें विचारना. मस्तपटी पळय, आमकां सकाळीं ब्रेकफास्ट करना जाल्यार भूक लागना, दनपारां जेवण करना जाल्यार भूक लागना, राती सगळो दीस आमी जेवण करना जाल्यार, कांयच खावना पियवना जाल्यार आमकां भूक म्हणीत लागना. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमकां कुडीच्या भुकेकी चड आमकां मोतीक समाधान गरजेचें जावन आसता. त्या देखून सगळो दीस कांयच खावना पियवना जाल्यार भूक म्हणली लागना. हे आमच्या जिविताचे अनुभव मोगाचें न्हू, आमचे एक्सपिरियन्स ऑफ आर लायफ. त्या देखून पळय, त्या जेजू कळीत आसलें, आमच्या जेजू कळीत आसा केदाळा कोणाक कितें गरज आसा म्हण जेजूक कळीत आसा. पुनर्जीवन जालो जेजू शीस आपल्या कामाक गेल्ल्या वेळार पेद्रो म्हणटा, हांव मासली पागोवंक येता, तुमी कितेंय करा, उरले शीस आमी तुजे सांगत येता म्हण गेल्ल्या वेळार तांणी मासली पागता आसतना, ते इंगलेचेर मासली गेल्ल्या वेळार बाजून दिता आसतना जेजू शिसांक विचारता, भुरग्यानो जेवणाक कितें म्हणी मेळ्ळें गी, जेवणाक कितें म्हणी मेळ्ळें गी तुमकां, आज जेवणाक म्हळ्यार मासली म्हणी मेळ्ळी गी तुमकां. मोगाचें न्हू, जेजू कळीत आसा खंयची सवालां खंय विचारूंक जाय, कितें गरजेचें म्हण सांगून. हांगासर शिस कितेंच उलयनात, कांयच उलयनात जाल्यार जेजू हरी एक समजून घेता. म्हज्या भावांनी भयणी, आज तूं हांगासर बसलय, तुमी म्हाकाच पळोवन आसात, आमी तुमकां पळोवन आसा, जाल्यार एक कुडास्त वरा तुमच्या काळजांत कितें जावन आसा तें म्हाका समजना, तुमच्या मोतींत ह्या वेळार कितें पुरो घडटा तें म्हाका समजना, तुमच्या बोगल्यान बसलें की समजना, जाल्यार जेजू तुका समजून घेवंक शकता. ह्या परिस्थितीन तो तुका समजून घेवंक शकता मात्र न्ही, तुवें आसल्या परिस्थितीन तो तुका मेळोवंक येवंक शकता. त्या देखून पळया, बंद कुडांत काळीज तांणी उगडलें सोम्या पासून. मोगाचें न्हू, बंद कूड म्हळ्यार आमचें बें, मुखार कितें म्हण कळनातले संदर्भ, भियेल्ले संदर्भ,
आमच्या मतीक कांयच आन्सरच मेळनातल्या वेळार केवल खंत जिणी जाल्ल्या वेळार दुखांनी भरल्ल्या वेळार मुखार वाडदिसांतल्या वेळार बंदूक कुडां आमच्या जिविताची बंदूक कुडां आमच्या जिविताची त्या वेळार सोम्यांक उलो मारूंक जाय त्या वेळार कोणाक उलो मारची आमी सोम्यांक उलो मारूंक जाय आज आमी नियाळ्या कशें पवित्र पुस्तकांत तशेंच आतांय जेजू आमकां मेळोवंक येता साबार जाणां व्यक्ती मुखांतर आमकां मेळोवंक येता पळय कोणेंगी खंयचे वेळार कोणाच्या स्टेटसार कितेंगी घाल्लें एक स्टेटस वॉट्सॅप जावंक पुरो वा आमकां कोणें संदेश धाडलें कोणेंगी आमकां उलयलें त्या वेळार कितेंगी उलयलीं उतरां वा आमी वाचलें बायबलाचें उतरां युट्यूबार पळयलें खंयचेंगी एक डिवोशनल व्हिडिओ मेसेज जावंक पुरो कितलें आमकां धैर्यान भरता न्ही मोगाच्यान त्या वेळार जेजू आमकां साबार संदर्भांत साबार जाण व्यक्ती मुखांतर मेळोवंक येता आमी आमचे दोळे कान मोत काळीज उक्तें दवरलें म्हळ्यार जेजू आमकां मेळोवंक येवचें आमकां कळटा त्या देखून आज पवित्र पुस्तकां मरिफात मात्र न्ही आमच्या इश्टां मरिफात भुरग्यां मरिफात हेरां मरिफात आमकां जेजू मेळोवंक येता पयलीं जावन आसा जेजू खंयसर आमकां मेळोवंक येता भियेल्ल्या वेळार जेजू मेळोवंक येता जुवांच्या सुवार्तेंत 20व्या अध्यायांत 19व्या वळीन दंकल्ले वा बंद दारां शिसांचें काळीज दंकल्लें आमकां कळीत दिसता आनी त्या वेळार जुदेवांच्या अधिकाऱ्यांक भिवून आसले ते भियेले संदर्भी जेजू तांच्या मुखार येवन रावता आनी तांकां म्हणटा शांती सांगाता रावचें म्हळ्यार हांव तुमच्या सांगाता हर एका दिसा हर एका घडी हांव आसां हर एक घडी एका पुरबायचें गीत आसा कन्नडान मनदल्ली भयवेतके तुमी आयकलां जावंक पुरो मनदल्ली भयवेतके ಎಂದೆಂದು ಕಾಪಾಡುವೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನೀ ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೀ ಅರಿತಿಲ್ಲವೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಯವೇತಕ್ಕೆ कित्याक तुम्ही भियेतात मनदल्ली भयवेतके दंकले कूड आमचें जावन आसल्यारी अस्ककायची जिणी आमची जावन आसल्यारी मुखार कितें म्हण कळनातल्या वेळार आमी सांगे जेजू तूं आमचे मदें येवन राव आनी जेजू म्हणटा मातेवाच्या सुवार्थेन आमी आयकता खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मेळटात तांच्या मदें हांव हजर आसा जेजू हजर आसा इन दोग वा तेग खंय मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत असमाधानाचे घडी आयिल्ल्या वेळार सवालां वयर सवालां आयिल्ल्या वेळार रीण सडुल्ल्या वेळार मुखार मेट कशें काडचें म्हण कळनातल्या वेळार सांजेर आमकां एक वेळ आसा मगणेचो वेळ तेर्सो वेळ आनी त्या वेळार सगळी तुजी खंत बेजाराई त्या मगण्या मरिफात जेजूक समर्पण दी आनी जेजू थंयसर हजर आसता कन्नडांत आनी एक गीत आसा ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ आनंद खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मेळटात तांचे मदें हांव आसा येसु इरुव मನೆಯಲ್ಲಿ आनंद आनंद येसु इरुव मनದಲ್ಲಿ केदाळे जेजूची उतरां जेजूचें नांव नियाळ कर नासल्यार शांती समाधान ಎಲ್ಲಿದೆ खंय आसा शांती समाधान येसु इरुव मनದಲ್ಲಿ शांती समाधान त्या देखून जेजू तांचे मदें येता आनी म्हणटा शांती तुमकां ही आमकां दिवचें संदेश जावन आसा मोगाचें न्हू दैवीक वा भावनात्मक अडखळ्यो आमकां जेजूतोन पयस करूंक शकनात
दैहीक शिक्षा जावंक पुरो दगदणी जावंक पुरो आमकां जेजू तो न्हू पयस करूंक शकना. इमोशनल वुंड्स आमच्या भावनात्मक संवसारांत जाल्ले ते गाय जावंक पुरो वा आमचे राग मोसोर द्वेश हागे उणेपणां जिवीत आमकां त्या वेळार मागणें करचें नाका म्हणचें बगलें आळसाई जेजू तो आमकां पयस करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या संदर्भार इल्लें पयस आमी गेल्या जाल्यार जेजू आमकां परत 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 फाटीं हाडटा. तो जावन आसा देवाचो मोग. तो जावन आसा देवाचो मोग. तो आमकां मेळूंक येता आनी भियेल्ले वेळार आनी आमकां हर एकलें की तो आमी भियेल्ले वेळार मेळूंक येता मात्र न्ही हांवूच पुनर्जिवनपण म्हणून सांगता. पुनर्जिवनपण कितें सांगता आमकां? पुनर्जिवनपण जालो जेजू एक संदेश दिता तें जावन आसा हांव मरण पावलो मात्र न्ही आतांय जियेता. जसो आदी आसलो आतां आनी सदां जियोंसो देव आमचो. त्या देखून म्हाका आमचें गीत हालेलुया गीत. त्या देखून आमकां एक संदेश कितें मेळटा जेजू कितें दिता? चंचल जायनाका, भियेनाका, कंतिश्ट जायनाका. थंयसर आसलो फोंड थंय 3 दीस मात्र हांव आसलो. आतां पुनर्जिवनपण जालां. हांव जियेता. पुनर्जिवनपण आमचो जेजू. त्या देखून पुनर्जिवनपण आमकां हर एकलें की बरवसो हाडटा. त्या देखून क्रिस्तांव मरण जावन आसा. क्रिस्तांव मरण एक दुखाची घडीत न्ही. त्या वेळार आमकां हर एकलें की आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक आमी होगडून घेतले वेळार मरण पावले वेळार दूख बगता वय जाल्यार आमकां हर एकलें की जेजूचीं उतरां आमकां बरवसो दितात. जेजूचें पुनर्जिवनपण आमकां हर एकलें की बरवसो दिता. हें केवल मरण आयिल्ल्या वेळार मात्र न्ही आमकां साध्य इम्पॉसिबल म्हूण बगले वेळार जेजूचें पुनर्जिवनपण आमी नियाळ्ळ्यार मोगाचें न्हू आमकां हर एकलें की बरवसो येता. त्या देखून हांवें सांगलें ಭಯದಿಂದ ಭರವಸೆಯೆಡೆಗೆ ಪಯಣ. ಭಯದಿಂದ ಭರವಸೆಯೆಡೆಗೆ ಪಯಣ. ಬ್ರೇಸ್ತರ ಶುಕ್ರರ आणि शनिवारा कंप्लीट सायलेन्स आणि आयतारा दिसा कितें जाता? जेजू पुनर्जीवन जाता. मस्तपटी आमच्या जिवितांत गुड फ्रायडेत चड आसता म्हूण चिंता आमी न्हय मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत पुनर्जीवनपणी आसा. त्या देखून आमी कितें कर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर आमी बरवसो दवर नियाळ केल्ल्या वेळार आमकां असाध्य म्हणले घडीतांत जेजू आमकां आय एम पॉसिबल म्हणल्या वाटेर चलयता. शिसांनी दारां लागूंक कारण कितें? बैल्या संवसाराचे विशयान ताणें चिंतलें. कितें जावंक पुरो जेजूक ताणें कुर्सार मारलें. जेजून हर एकी बरेंत केल्लें. हर एकलें की बरें केलें. कोणाय की वायट करूं ना. आमी सुवार्थ्यांत वाचता जेजून कोणाक म्हणे वायट केलें म्हण खंय सरी बरों ना. हर एकलें की बरें केलें ताणें जाल्यार ताका कुर्सार मारलें. आनी आमी ताजें शिस्त जाल्ले वरवीं आमकांय दगदणी मेळटली आमकांय कुर्सार मारूंक पुरो म्हूण सावन तांणी जुदेवांक भिवन थंयसर उतार आमकां सांगता 20व्या अध्यायांत 19 वर्सेस 19 सांगता जुदेवांच्या अधिकाऱ्यांच्या बियांनी ताणें कितें केलें? दारां बंद करून तीं भितर आसलीं. भितर आसचें दारां बंद करून भितर आसचें म्हळ्यार कितें लिपोवन रावचें. कित्याक तीं लिपलीं? कित्याक तीं दारां बंद करून भितर आसलीं? मग अशें आमच्या जिवितांत तीं असलीं साबार घडितां घडटात. फुडाराचें चिंतले वेळार आमकां बें दिसता. आमकां भायर वचूंक नाका, कोणा कडेन उलोवंक नाका म्हणचें बगता. सोलवणी येवंक पुरो कोणना, फेलियर येवंक पुरो कोणना, बिझनेस आराम करता म्हणजे बिझनेस लॉस जावंक पुरो कोणना. खासारी जिवीत आमी आराम करता आसतना तो वा तें कशें आसता की कळीत ना. मुखार कितें जावंक पुरो की तांच्या जिवितांत घडिल्लें म्हज्या जिवितांत जावंक पुरो कोणना, म्हजें डिवोर्स जावंक पुरो कोणना म्हूण चिंतून तो फियर ऑफ फेलियर आमच्या मतीक आयिल्ल्या वेळार म्हाका तें एक्सेप्ट करची ना कोणना, म्हाका तिरस्कार करूंक कोणना म्हणून चिंतून आमी फाटीं सरल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार आनी मुखार म्हजें जिवीत जालें आनी मुखार जायना, म्हाका कॅन्सर पिडा आयली जावंकूच जायना, वाचूंकूच वाचिना म्हणल्या वेळार आनी खंयची पिडा आयली असाध्य म्हणल्या मतीक आयिल्ल्या वेळार म्हाका एक उडास दवरा. मनशाक हें असाध्य, देवाक हर एक साद आसा. एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड. त्या देखून जेजू त्या संदर्भी आमी आसा तशें आमकां मेळूंक येता. आमी कशें आसा की आमच्या खंतींत बेजारांत उणेपणांत अस्कातकायेंत तो आमी आसतले जाग्यार आसतले बरीच आमकां मेळूंक येता. आसतले बरीच आमकां मेळूंक येता. तो कित्याक मेळूंक येता? तो आमचो हर एकल्याचोय मोग करता. हर एकल्याचोय मोग करता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो न्ही. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक दिलो आनी तो पूत कितें करता?
आमी खंय आसां खंयच्या संदर्भार आसां खंयचे लॉस कितें पर आमकां घडन आसा त्याच संदर्भार आमी आसल्या जाग्यार आमच्या आसल्या परिस्थितीन आमकां मेळूंक येता. कित्याक म्हळ्यार देवान संवसार असोय मोग केलो गी आपल्या एकल्या पुताक दिलो आनी पुतान संवसार असोय मोग केलो गी ताणें मोग कंप्लीट कितें म्हण दाखयलो खुर्सार आपल्या इश्टां पसून ताणें प्राण दिलो आपल्या इश्टां पसून आनी हर एक आमकां हर एकलें की तो इश्ट म्हण आपयता कित्याक म्हणून तो हर एकलोंसय मोग करता. किर्तनांत 34 वर्सेस 18 किर्तनांत 34 वर्सेस 18 दैर संडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. दैर संडले वेळार आमकां कोण आसा आमकां बरोवसो खंय आसा म्हणलें सवाल येयल्ल्या वेळार दैर संडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. ते दुखून पळय आमी केदाळे गीत गायता आराधना वेळार मिसा वेळार गायता आमी चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका त्या वेळार भियेनाका तिरस्काराक वळख जाल्ले वेळार भियेनाका कित्याक म्हळ्यार दैर संडल्या त्या वेळार सर्वेस्पोर तांकां लागीं आसता. खंतींत बुडलेल्या वेळार तो निवारता. ते देखून आमी वाचता पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 7वी वळ तुजे सगळो खंत हुस्को तो सोम्याक समर्पण दी ताचेर घाल आनी तो तुजे विशयांत खंत करता. किर्तन 22:55 वर्सेस 22 सांगता आमकां कोण सर्वेस्पोराचेर सगळी खंत बेजाराय घालता तांकां तो तांकां राखता. तुमी वोवय नाकात हर एक कितें करा देवाक समर्पण दिया. ऑफर टू गॉड एंड स्टार्ट प्रेइंग स्टॉप वरींग. खंत उणें जायची जाल्यार मोगाचें न्हू मागणें आमचे दिसांनी दीस चडाचें. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 41 वर्सेस 10 इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 41 वर्सेस 10 आमकां सांगता भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा तुजें सवें आसा. हांगासर पळया जेजू तांच्या मदेकात येवन रावता तांचे मदें येवन रावता आनी हांगासर आमकां इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 41:10 सांगता भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा तुजें सवें आसा तुजें सवें आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजो देव हांव तुजो देव म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू कशें असर्येने म्हणलें बरी देवान इस्रायल परजेक मुखार सरयलें. भुकेल्ले वेळार खाण दिलें ताणिल्ले वेळार पियोंक दिलें तांकां झूज करकरी जास्त झूज करच्या वेळार ते कितेंय कळनातल्या वेळार कन्फ्युजन जाल्ल्या वेळार देवूच तांच्या सांगात रावन देव झुजलो. देखून हर एकय देवान तांकां फावो केलें आनी मुखार चलयलें. हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटां. भियेनाका भियेनाका. मोगाच्या भावांनी भयणी तुज्या जिवितांत तूं बायल्यान मस्तपटी हांसून आसाय जावंक पुरो हांसकुळे मुक्कामळ आसा जावंक पुरो केदाळे स्मायल दिवन आमी आसा जावंक पुरो जाल्यार जिवितांत आसतले साबार कोड घडिता. उणेपणाचें जिवीत दूख बेजाराय खंत कोणा कडेन सांगचें कोणा कडेन म्हजी बोगनां उसारचीं म्हूण तूं चिंतून आसा गे. तुवें आसल्या त्या परिस्थितींत तुज्या घरांत सोमी तुका मेळोवंक येता सोमी तुका मेळोवंक येता. आमकां कसलें बे आजुनी अडखळ आसा म्हूण आमी आज नियाळटा आसतना आयच्या आराधना वेळार तें सगळें बे आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमी कशें बेरांतेच्या बंद दारां मदें आमी जिवन आसल्यार त्या बंद दारां मदें कितें पुरा घडटा आमच्या जिवितांत तें हर एकी आमी आज आराधना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार नोवेना वेळार जेजूक समर्पण दिवया आनी मरिया मायेच्या मजतेन आमी आज मागया. दुसरें जावन आसा दुबावतना जेजू आमच्या सांगाता येत रावता आमच्या सांगाता रावता आमच्या मदें रावता. जो आमच्या सुवार्तेंत 20व्या अध्यायांत 24 to 29 जेजूच्या गायांक पळयता पर्यंत पुनर्जिवंतपणांत तोमास दुबावता. जेजू पुनर्जपण जिवपण जावंकूच ना म्हण तो सांगता. कित्याक म्हळ्यार ताका ताच्या मोतीन देख आसलें हांवें ताजे गाय पयलें पळयचें खिळ्यांनी जाल्ले गाय हांवें पयलें पळयचें. जेजू
तोमासाच्या दुबावातय ताका मेळूंक येता मगच्यानो मस्तपटी आमी मागल्ले मेळनातल्या वेळार आमकां दुबाव येता आमकां दुबाव येता एका भयणीन म्हाका एक पटी विचारलें फादर हांव मस्त वर्सांतून बरी सैरीक मेळून दी म्हण राखून आसा आतां म्हाका एक 44 वर्सां जालीं फादर आनी मुखार कशें काजार जाता गे म्हाका काजार जावचें ना फादर त्या देखून कितें अडखळे आसात म्हूण सांगून हांव एक पटी आमच्या शेजारचेनी म्हाका सांगला एक पटी थंय वचून एक पटी पळोवन येवया ती सांगतात म्हूण सांगून मस्तपटी आमकां दुबाव म्हणशें बगता कित्याक कशें घडटा गे म्हण तेजें काजार जालें म्हणे थोड्या वर्सां उपरांत तेणी सांगिल्लीं उतरां मस्तपटी आमकां अशें परत मोतीक येता मोतीक येवचें सूख न्हय मगाचें न्हू वेचें सूख मोतीक येवचें सूख न्हय मस्तपटी आमकां थंय हांगा कितें मागणें केल्यार जायना आनी थंय अशें ताजे कडेन सारें हाजे कडेन सारें मस्त आमकां मोतीक येता मोतीक येवचें सूख न्हय जाल्यार मोतीक आयिल्ले बरी करचें तें सूख मोतीक आयिल्ले बरी करचें तें सूख त्या देखून जुवांच्या सुवार्थेंत 20व्या अध्यायान 27 वर्ड उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तोमासाच्या त्या परिस्थितींत दुबावाच्या त्या गडितांत ताणें दुबावले वेळार जेजू मेळूंक येता जेजू तोमासाक मेळूंक आयलो म्हणून मोगाचें न्हू तो तुका आनी म्हाकाय मेळूंक येता आमी दुबावतना जेजू आमकां मेळूंक येता उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळ्यांत घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान बेविश्वासी जायनाका सतमान हांगासर खंय जेजून ताका बेश्टयलें ना कित्याक अशें केलें 3 वर्सां सांगता आसलें इतलें परत शिकोवन दिलें इतलें बरें केलें खंयचेंय ना तें कोणाची उतरां गे म्हळ्यार म्हजीं आनी तुमचीं उतरां मनशाचीं उतरां जेजू हर एकलें की समजून घेता आमचें बेविश्वासीपणी तो समजून घेता दुबावी समजून घेता बावार्थाचें लेवल उणें उणें जावन येतानय तो आमकां समजून घेता आमी कितें करीचें थंयच रावचें न्ही आमी कितें करीचें जेजूक सोदून चुकून पडले वेळार उठून परतें जेजू हांव पडलो म्हणून वेसन जावन आसा तो मोग देवान आमकां दिल्लो आनी देवाक आमी पाटी दिवचो हें कितें आमकां सांगता जेजू आमचो दुबाव लेखून आमकां दुरसाना तिरस्कार करिना तूं नाकाच नाका म्हूण सांगिना काही म्हणे भुरग्यांनी आमची उतरां आयकनातल्या वेळार घरा भुरग्यांक आमी म्हणटा तूं नाकाच नाका घरा येवचें नाका तूं म्हजो पूत उत्त न्हय तूं म्हजें दूध उत्त न्हय म्हजो बाप येत न्हय म्हजी आवय येत न्हय कितले बरी आमच्या घरांनी उतरां आमी आयकलात तिरस्कार आमी करता कित्याक म्हळ्यार ताणी आमी सांगिल्ले बरी आयकुनात गी आनी कितें घडलें घडटा म्हणल्या वरवीं कुटुंबान म्हणल्या वरी आमी तांकां तिरस्कार करता तिरस्कार दुरसता आमी जाल्यार जेजू तशें न्हय जेजू तांकां समजून घेता जेजू मस्तपटी आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू शिसांच्या जिवितांत ती तांकां आवय जाता बापय जाता आवय जाता बापय जाता बापय जाता तो आमकां मेळूंक येता आनी आमच्या बावार्थाच्या गुंडायेक आमकां तो चलयता सकास आमकां बावार्थाच्या गुंडायेक म्हळ्यार पुता हांगा रावचें न्ही आमी बावार्थांत वाडोवंक जाय चलयता कशें चलयता पळय पेद्रूक उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड पळय कशें सिस्टमॅटिकली जेजू ताका बावार्थाची तरबेती दिता ट्रेनींग दिता तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय पळया आनी आमी पळयता किर्तन आमकां सांगता देवाचें उतार ताचेर नदर घाला पळया ताचेर नदर घाला आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें आमच्या जिवितांत सवालांचें लिस्ट सोडून गेल्ल्या वेळार नदर सवालांचेर घालनाकात समस्या सोडिल्ल्या वेळार समस्येचेर प्रॉब्लमांचेर नदर घालनाकात कोणाचेर नदर घालीचे देवाचेर जेजूचेर नदर घाला ताचेर नदर घाला आनी तुमचीं मुखामळां परजळटलीं जेजू म्हणटा हांगा हाड आनी म्हजे हात पळय गयेल्ले हात पळय कित्याक म्हळ्यार ताच्या गया वरवीं आमकां गूण जालें ताच्या गया वरवीं आमकां बरें जालें ताणें दगदणी सोंसिल्ले वरवीं ताच्या मारा वरवीं ताणें सोंसिल्ल्या हर एक दगदणी वरवीं आमचें हर एक उणेंपण ताणें काणगलें आमची पातकां ताणें बक्षिलीं तुजो हात म्हज्या मुखार हाड म्हळ्यार खाली पळय मात्र न्ही तुका सर्वस्व तुजें कितें बरें आसा म्हज्या मुखार हाड तुजो हात म्हज्या मुखार हाड म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू सोम्या मुखार हात विस्तारून धरचें म्हळ्यार कितें म्हजे रिते हात सोम्या म्हज्या हातान कांयच ना तूं दिवचो देव हांव स्विकार करूंक आयलां तुजे तोंड तुजो हात
म्हजे मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल. दिवच्या त्या जरीतून खाकुळतेच्या जरीतून तुजे हात थंयसर विस्तारून धर आनी आज तूं आनी हांव घरा वेता आसतना तो बरवसो आमचे बेविश्वासीपण जेजू खाण घालून दी आनी बरवसो आमकां हर एकलेंगी दिवन दी म्हूण आमी मागून आमच्या घरा आमी या. हें आमकां सांगता आमच्या दुबावा लेकून देव आमकां दुरसाना. आमचे उणेपण बोवाडटाक लेगून देव आमकां पयस दवरना. बगार तो आमकां सोदून येता. कारण कितें आवडाल सांगले बरी जुवांच्या सुवार्त्यान 3रो अध्याय 16वी ओळ. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आमकां सोदून आयलो. आमी आसल्या परिस्थितीन आमकां मेळूंक तो आयलो. जुवांच्या सुवार्त्यान 20वे अध्याय वर्स 29. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय न्ही. पळय नासतना सत मानता ते कितले बागी. एक दीस हांव एका इगर्जेक वचून थंयसर रितीर जाल्ले मागीर उपरांत मरिया मायेच्या ग्रोट्ट मुखार वचून इल्लोसो वेळ मागणें कर. मागीर म्हज्या गांवांक फाटीं सरता आसतना थंय इल्लेसो वेळ मागणें करतना एकली स्त्री दोगां भुरग्यांक घेवन आयली आनी ती म्हाका पळोवन म्हणाली फादर नीवेनू प्रार्थने ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ तूं हांगा कितें मागणें करताय गे म्हण विचारलें. हांवें कांय ना म्हाका केदाळे येताना एक मायेची ससाय मागून एक सवय म्हाका तितलें मात्र न्ही. ह्या जाकांक आसची एक आवय ती सर्गींची आवय आनी कोणाक आवय बापाय येता तांकां तिस्सेक आवय संवसारी आवय ना. त्या देखून तिचे लागीं एक म्हाका इल्लो मोग चड. त्या देखून हांवें केदाळे इल्लें मागणें करचें इल्लांचें मागणें मोटवें मागणें करचें. आनी ती म्हणली फादर ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ತಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಕಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕ ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತವಂಚಿ ನೈ ಮುನ್ಸವ್. हांवें विचारलें ಏನಾಯಿತು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು. ती म्हणली फादर हांव क्रिस्तांवांची न्हय म्हाका तुमचे बरी पुरा कितें मागणें करता. तातूंत विचारलें कितें मागणें करतात गे म्हूण. त्या देखून म्हाका तुमचे बरी मागणें करूंक आनी कळना. आनी हांव हांगासर केदाळे कामाक वता आसतना शेंत पाशार जावचें सुमार 8 वर्सां जावन आनी हांगासर येवचें आनी थंयसर ती महिಳೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. ताज्या हातांत एक भुरगें आसा. त्या स्त्रियेच्या हातांत एक भुरगें आसा आनी केदाळे तिका हांवें पळोवन जाणें म्हणचें ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಗುನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. सुमार 4 वर्स तिने इतलेंच मागणें केलें. कामाक वता आसतना थंयसर आसलेल्या त्या स्त्रियेक पळोवचें खंय हातांत आसलेल्या भुरग्याक पळोवचें तुज्या हातांत एक भुरगें आसा म्हाकाय एक भुरगें जाय म्हूण मागणें करचें न्ही वेचें. ಡಾಕ್ಟರಾನ್ ಸಂಗಲೇ ತಿಕ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಇನ್ನು ಏನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಪವಾಡ ನಡಿಬೇಕು ಮುನ್ಸನ್ ಪವಾಡನೇ ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಗಿ वेचें सोडलें आनी त्या मायेक तिणें पळयलें. ती कोण कितें कांयच तिका ಗೊತ್ತು ನತ್लें. पळयलें ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕಮ್ಮ. आनी ताच्या उपरांत ताचे 3 वर्सां जाल्ले मागीर तिका मरिया मायेच्या विनवण्या वरवीं एक ऑफर मेळ्ळें बाय 1 get 1. तिणें विचारलें ಒಂದು ಮಗು ಕೊಡು ಅಮ್ಮ म्हूण सांगून ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ 2 ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿ ಫಾದರ್ ಇದೇ ಮಕ್ಕಳು म्हूण सांगले ಆ ಅಮ್ಮ ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಫಾದರ್. ನಾನು ಬೇಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕು ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳಿದರೆ 2 ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗು ಒಂದು ನನಗೆ 2 ಮಗು. ಸಿಂಪಲ್ ಮಗಣೆ ಸಿಂಪಲ್. तिने काही रितेरेक वचना शर्म वायकुना वा तिका कॅटेकिझम वचना खंय वचना. सिंपल मागण्या मगाच्यान ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಕೊಡಮ್ಮ. कितले अपुरबायेचे मागणें पळया न्ही मरियन तिचें मागणें आयकलें. हें आमकां कितें सांगता मगाचें न्हू. आमी आसल्या परिस्थितींत आमचें काळीज आमी आमच्या देवा मुखार उगाडूंक जाय. मागणें म्हळ्यार आमी कितले लांब करता कितले घंटे आमी बसता म्हणलें गरजेचें न्ही. बसुल्लो थोडोसो वेळ जाल्यार आमी कशें आमच्या देवा मुखार आमी मागणें करता म्हणलें गरजेचें. त्या देखून आज जेजू आमकां सांगता. जेजून ताका म्हळें
तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय न्ही, पळय नासतना सत मानतले कितले बागी. आमी इतली दोतोर न्हू, शिकोण न्हू, रितेर नवेना पुरा करन आमी सत मानता जाल्यार पळय नासतना सत मानलें तें स्त्री सविता कितलें बागीन गे मगाचें न्हू. आयकुंकूच ना तिणें जेजू विशयांत जाल्यार तिणें कितलें बरें करून मागणें केलें आनी मरियमायन तिजें मागणें आयकलें. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 42:3 इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 42 तिसरें वळ आमकां सांगता, चिंचलोलो चिवो तो मोडचो ना, मिणमिणची वात तो फलवंचो ना, खरोच तो नीत हाडटलो. मगाचे न्हू आमी दुखांत आसल्या वेळार देव आमकां आणखी दुखयना. आमचो बरोवसाचें लेवल उणें उणें जावन येता आसतना, पातयेनी उणें जावन आयिल्ल्या वेळार जेजू आमकां आणखी सकला घालून उलयला. तो आमकां वयर काडूंक पळयता, वयर उबारोंक पळयता, वयर उबारोंक पळयता. तो जिवितांत आमचे मागणें करता आसतना मागणेक अर्थ ना म्हूण बगल्या वेळार, देव मागणें आयकना म्हूण सबारपटी आमकां बगल्या वेळार, इतलें पुरा हांवें दान दिलें, इतलें पुरा केलें, इतलें पुरा बरें काम केलें, दीस रात मागणें केलें, युट्यूबार ऑफलायन ऑनलायन पुरा मागणें पळयलें, पुरा मागणें ती बागेतली, वॉलंटियर जावन सेवा दिली, इतल्या दुबळ्या धाकट्यांक कुमक केली, आजुनूय हांव कित्याक कश्टांत आसा म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार सकाळीं संजे दनपरां 3 वरां राती 12 वरां 1 वरां 2 वरां राती नायट विजील डे विजील पुरा करून जाल्ल्या उपरांत कित्याक देव आमचें मागणें आयकना, मागण्यांत अर्थच ना म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार बावडताचें लेवल उणें उणें जावन येता आसतना जेजू आमचे मदें येवन रावता, आमचे मदें येवन रावता. म्हज्या जिवितांत सबारपटी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत दुबावले सबार संदर्भ आसा जाल्यार आज आराधना वेळार ते सगळे आमी जेजू मुखार उगड दवरया. भियेल्ले संदर्भ, दुबावचे संदर्भ आमच्या मुखार आसा जाल्यार जेजू मुखार आमी उगड दवरया. वॉट इज कन्सिल्ड कॅन नॉट बी हील्ड. कितें आमी लिपोवन दवरला तें गूण करूंक जायना. कितें आमी आमच्या देवा मुखार सोम्या मुखार उगड दवरता तें तो गूण करूंक शकता. जेजू आमच्या दुखांच्या वेळार सांगता रावता, आमचे मदें रावता. लुकाच्या सुवार्तेंत चॅप्टर 24 15-16 अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना कोण दोगशीस एम्माऊच्या वाट्यार चलून वेता आसतले. अशें ते दोगशीस सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द तांच्या लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. तांकां ताजी वळख मेळ्ळी ना, ताचे दोळे बांदले बरी जाल्ले. हांगासर 4 सांगते भोव गरजेचे. पयलें अशें म्हळ्यार उडेंपण कितें परत जालें, जेजू कितें घडलें, आमच्या बरोवसो खंय आसलो तस्सो राय म्हण आमी चिंतलो, कितें परत स्वप्नां तांची आसलीं तें पुरा चिंतून आनी कितें पुरा घडलें जेरुसलेमांत कल्वारी दोंगरा कितें पुरा घडलें हर एक कितें नियाळटा वेता आसतना उलयता आसतना चर्चा करता आसतना कित्याक कशें घडलें, कित्याक ताणें आमकां मोस केलो, कित्याक आमकां अशें बरें बरोवशान भरलें ताणें, मागीर अशें बरें कित्याक घडलें, वॉट इज आवर फ्युचर म्हणलें सवाल तांकां आयिल्ल्या वेळार चर्चा करता आसतना उलयता आसतना जेजू खुद्द जावन तांच्या संगता सरलो, लागीं पावलो आनी तांच्या बराबर चलोवंक लागलो. मगाचें न्हू सबारपटी पळय आमच्या जिवितांत कित्याक कशें घडलें, कित्याक कशें परत जालें म्हण सबार खंत आमकां मतीक आयिल्ल्या वेळार चलता आसतना जिणे पळयणार आमकां सबार सवालां आयिल्ल्या वेळार एकसुरपण बगल्या वेळार अवचित्त मरण घडल्या वेळार कित्याक कशें घडलें, भारी बरो भुरगो हर एकाक कुमक केलो भुरगो कित्याक असलें मरण आयिल्लें खंयचेंय आमकां समजना. इतलें बरें भुरगें कित्याक ताणें सुयसायड केलें, कितलें सवालां मतीक कितलें चिंतल्यार आमकां आन्सर मेळनातल्या वेळार शिसांकी तशेंच जाल्लें. खंयच्या तांच्या सवालांक जवाब मेळूंकूच ना. ते वाटेर चलून वेताले, चर्चा करताले, उलयताले. जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांच्या बराबर तांच्या कश्टांच्या वेळार तांच्या दुखेंत तांच्या अनवारांत पिडेंत अस्कातकायेंत सवालांत
दगदणीच्या वेळार खुद्द तांच्या बराबर चलोंक लागलो. कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुमी एक सुरी म्हण चिंतिनाकात. जेजू आमच्या बराबर चलोंक लागता. आमकां दिसना कित्याक म्हळ्यार आमी खंय कॉन्सन्ट्रेशन केल्लें, जेजूचेर आमी मत दवरून चीत दवरून आमी खंय दवरलें, चर्चा खंयच्या विशयाचेर केल्ली आमी, कित्याक अशें घडलें गे म्हणून, वाय कित्याक अशें घडलें गे म्हणून आमी चिंतलें. इतलें बरें इतलें बरें इतलो बरो आसलो, कित्याक अशें घडलें, कित्याक अशें घडलें आमी चिंतनासलो. आमचें चिंताप संवसार कितें सांगता त्या विशयान आमी चिंतून पडले. हांव देव कितें चिंता, देवाचें येवजन कितें तें आमी चिंतिना, तें आमी चिंतिना. त्या देखून जेजू खुद्द जावन तांच्या लगीं सरलो आनी तांच्या बराबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळुना. कित्याक म्हळ्यार तांची नदर चिंतपाचेर आसली, तांची नदर जेजूचेर नासली. ताणें जितलें जेजू म्हणलो एक व्यक्ती आसलो ताचें चॅप्टर थंयच क्लोज जालें म्हण ताणें चिंतलें. हर एकलें तें चिंतलें मोगाचें न्हू. जाल्यार जेजू म्हणलें एक चॅप्टर केदाळे क्लोज जावचें चॅप्टर न्ही, केदाळे ओपन जावन आसचें चॅप्टर, ओपन चॅप्टर. त्या देखून पळय देवाचें उतर आसा न्ही गी, देवाचें उतर वेस्ट पेपर न्ही. कालचें न्यूज पेपर आयचें वेस्ट पेपर. टुडेज न्यूज पेपर इज टुमॉरोज वेस्ट पेपर. बायबल तसो न्ही. देवाचें उतर जिवंत, क्रियात्मक, दोन दरीच्या तलवारीकी चड पासता तें, चड शार्प आसलें देवाचें उतर. आनी जेजू तांचें मोदें, तांच्या सांगाता, तांच्या त्या कश्टांत, तांच्या त्या सावलांत तो सांगाता चलता. कित्याक म्हळ्यार जो आमच्या सुवार्तेंत खंयचे अध्याय, जॉन देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो. आनी तो पूत सोदून गेलो. कोणाक सोदून गेलो? सांडून गेल्ले शिस, सुकून गेल्ले शिस, निराश जावन चलचे शिस तांकां सोदून गेलो. आनी देवाचे उतर सांगता कितें गे म्हळ्यार तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले, तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. मस्तपटी आमच्या जिवितान घडिल्लीं थोडीं घडिता. आतां आमी हांगासर बसून चिंता आसतना आमकां भोगता तें जाल्लें बरेंकच जालें कोण ना, जाल्लें बरेंकच जालें कोण ना. ताका तें काम मेळनातलें बरेंकच जालें, तें फ्लायट मिस जाल्लें बरेंकच जालें. कोणाक त्या दीस अहमदाबादान जाल्लें तें फ्लायट क्रॅश, तें फ्लायट चुकलें बरेंकच जालें. केदाळा इल्लोसो वेळ मागीर बसून नियाळतना कळटा ती ट्रेन चुकली बरेंकच जालें, तें बस चुकलें बरें जालें, तें प्रोग्राम आमकां कॅन्सल जालें बरें जालें, म्हणजे ट्रेन तिकेट कॅन्सल जाली, तिकेट मेळूंक ना बरेंकच घडलें, बरेंकच जालें. कितें जालें कळचें? मागीर मिंची होद कालಕ್ಕೆ चिंतिसी फल ಇಲ್ಲ. ताका आमी क्रिस्तांवांनी कितें करीचें गे म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कितेंय घडोवन दी. रोमांकारांक बरयले पत्रांत 8 अध्याय वर्सेस 28 उडास दवरीचे. रोमन्स 8:28. देवान कोणाक आपले म्हणून विसरून काडला, तांकां जें कितें घडता तें हरएकी बरेंकच घडता, बरेंकच घडता. आमी कितें करीचें? ऑल ग्लोरी टू गॉड. सोम्या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून आमी केदाळे गांवचें गीत आसा पळया, हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. हर एक घडी, एक घडी दोन घडी न्ही, हर एक घडी म्हळ्यार ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಳು. ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 24/7. हर एक घडी, ती घडी ही घडी म्हणे हर एक घडी म्हणजे जिविताची. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಳು ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ತುತಿಪೆ. हर एक घडी जावंक पुरो सोलवणेची घडी, जावंक पुरो आमच्या जिवितान आयिल्ली पिडा दूख उणें पण हर एकी आमी देवाक अर्गां दिवची. एक पिडी म्हाका एक अर्जंट एक मिटिंगाक वसत येत आसलें.
आनी तें वचोंक जावना कित्याक म्हळ्यार कितलें ट्राय केल्यार ट्रेन तिकेट मेळोवंक कोत्तना लास्ट म्हणसर कन्फर्म जाता म्हणजे तितलें कन्फर्म जावंक कोत्तना आनी पाटी आयलो तांकां फोन केलें आज म्हाका येवंक जायना ना फादर तुमी येजत आसले मिटींग व्हेरी इम्पॉर्टंट मिटींग हांवें सांगलें खंयी सोम्याक म्हजी गरज हांगा आसा जावंक पुरो चड जावन देखून हांगा रावलें हांव ना जाल्यार मिटींग चलता बट हांगा म्हजी गरज जावंक पुरो ह्या दीस जाल्लें कितें घडीत म्हळ्यार आमचे स्टाफ एकलो एक घरा भेट केल्लें आनी भेट करून तांकां इल्लें उलोवन कावन्सिलींग आनी करून पाटी आयिल्लो पाटी येवन इल्ल्या वेळान खबर मेळ्ळें कितें म्हळ्यार कोणाक ताणें कावन्सिलींग केल्लें गे ताणें सुयसायड केलें आनी तो म्हजो स्टाफ फुल्ल टेन्शनार आसलो हांव खंय म्हणी मिटिंगाक गेल्लो जाल्यार ताजें फोन हांव रिसीव करनासलो पळय जेजूक कळीत आसा कोणाक खंय आमची गरज आसा म्हणून आनी त्या वेळार तो म्हणलो फादर तुवें खंय म्हणी म्हजें फोन रिसीव करुना म्हण जालें जाल्यार हांव वाचतो घेनाक गोतना म्हाका तें टेन्शन फेस करूंक जावना फादर टेन्शन फेस करूंक जावना त्या देखून आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें पुरा बऱ्याकच घडटा यम्मावच्या त्या वाट्यार आसले शिस जेजूच्या मरणा वरवीं दुकान बरयलें जेजूच्या मरणा वरवीं दुकान बरयलें ताची वळख तांकां मेळुना कित्याक म्हळ्यार तांची नदर सवाल आनी आन्सर समस्यांनी कशें पर्यार समस्या कशें पर्यार कितले व्हड समस्ये फुडार त्या सबार संगतेच्या नदर गेल्ली किर्तन आमी पळयता 34 वर्सेस 18 दैर संडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतींत बुडलेल्यांक तो निवारता दैर संडले वेळार सर्वेस्पर लागीं आसा मोगाच्यान सबार पटी आमी दर संडल्या वेळार कोण आसा आमचो सर्वेस्पर आमच्या संगी आसा आनी आमकां निवारता तो तांच्या सांगाता चलता कोणा सांगाता चलता दैर संडले सांगाता चलता तांचें दूख आयकता हर एकल्याचें दूख तो आयकता आनी समजून घेता तांचे लागीं तो उलयता आनी कितें पुरो घडटा तें पुरो ताणें सांगिल्ल्या वेळार शिसांनी दैर संडलें आनी तांचे सांगाता चलता सांगता उलयता आनी कितें पुरा पवित्र पुस्तका द्वारे कितें पुरा सत म्हणचें आसा कितें पुरा तांकां दैरान बरी जे कसली शिकवण तांकां त्या वेळार गरजेची आसा ती हर एक शिकवण तांणी समजून घेवची बरी प्रवाद्यांनी जेजू विशयान कितें पुरा बरयलां कितें पुरा घडूंक आसा हरी एकी तांकां समजयता पळय जेजू कितलो मोग करता हरी एकी तांकां समजयता आनी अखेरीक तो मुखार सवकास गेल्ले बरी करता कित्याक म्हळ्यार शिस इतलें बरें आयकल्लें इतलें बरें फ्रेंडशीप जालें आमचें उलयलो बरें करना तांकां एक खुशी म्हणचें बगली एक बरो ट्रॅव्हलर मेळ्ळो आमकां म्हण तांकां बगलें आनी तो मुखार गेल्ले बरी करता शिस आपयता तुगे पळया म्हण मस्तपटी मोगाच्या आमच्या जिवितांत जेजू सांगता चलता आमी ताका आमच्या घरा आपयतावंगी म्हणलें गरजेचें आमी ताका आमच्या घरा आपयतावंगी म्हणलें गरजेचें आनी ताणें मुखार वचचें पळोवन शीस म्हणटात सांज जाली सम्या काळोख जावन आयलो आमच्या सांगाता आमच्या घरा येवन राव स्टे विथ अस लॉर्ड ಪ್ರಭುವೇ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿತು ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಂಗಿರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಂಗಿरी येया आमच्या घरा ये येवन आमच्या घरातूं राव आनी जेजू त्या वेळार आपणाची वळख तांकां करून दिता कशें उंडो मोडटा आसतना मोगाच्यान आमकांय तशें उंडो मोडचें म्हळ्यार कितें मिसाचें बलिदान जेजू उंडो मोडटा आनी आपल्या शिसांक दिता आनी म्हणटा हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां बरवसो दिता हांव मरण पावलो मात्र न्ही पुनर्जीवनपण जालां आनीकी हांव जियेतां आमच्या दुखांत जेजू आमच्या सांगाता आसता आमच्या उणेपणान जेजू आमच्या सांगाता आसता आनी ताचें हजारपण दूख आसलें आमचें संतोश संभ्रम जावन जेजू परिवर्तन करता मोगाचें येदोळ पर्यंत त्या वाटेर पुरा खंत बेजाराय टेन्शन कितें पुरा आसा हर एकी आसलें पुरा ताणें भायर गेलें हर एकी जेजू समर्पण दिलें आनी जेजू कितें करता तांकां ताणी समजूनचे बरी
तांच्या समजूनचे बरी तांच्या उतरांक तांच्या परिस्थितीक लागून तो बरें करून समजयता तांणी अर्थ करून घेवचे बरी तांकां सोडून सांगता. ताच्या उपरांत जेजू कोण म्हण तांकां कळी जाता. दुखांत आशिल्ले शीस संतोशान भरतात. उजवाडाचो गांव जेरुजलेम, सूर्य बुडचो गांव एम्माऊ. उजवाडाच्या गांवांत न्हू काळोखाच्या गांवांक वेता आसले परत पाटी येतात. जेरुजलेमाक पाटी येता. कित्याक कारण कितें म्हळ्यार तांकां उजवाड थंयसर जेजू क्रिस्त मेळ्ळो. जेजू क्रिस्त मेळ्ळो आनी ते परत जेजू आसल्या गांवांक म्हळ्यार बरवसेच्या गांवांक ते पाटी, जेरुजलेमाक ते पाटी येतात. कितल्या पुरबायनी गे मगाचे न्हू. जेजू आमच्या सांगाता आसतना आमच्या पैणार, जेजू आमच्या कुटुंबा जिवितांत सोसूंक जायनासतना आमी एकामेका सोसून जियेत आसतना, बोगसण दिवंक जायनासतना बोगसण दिवन जियेत आसतना, दूख बेजाराय आयिल्ल्या वेळार, सोंसणीकाय उणें जाल्ल्या वेळार, बोगसण दिवंक जायनातल्या वेळार, जेजू आमच्या सांगाता आयिल्ल्या वेळार आमचें असाध्य म्हणलें तो इम्पॉसिबल आसलें पॉसिबल करूंक शकता. मात्र न्ही तो आमकां संतोश, संभ्रम, बरवसो आमचे थंय उपजोवचें बरें करता. दूख तांचें मरणा वरवीं मात्र न्ही. जेजूच्या मरणा वरवीं मात तांकां दूख जावना मोगाचें न्हू. सपनां जारी जावनांत म्हूण तांकां दूख जालें. संबंद मोडून गेले म्हूण तांकां दूख जालें. संबंद म्हजो आनी म्हणजे जेजू संबंद मोडून गेलो, जेजू मरण पावलो आनी मुखार आमी ताका मेळना म्हूण तांकां दूख भोगलें. आशेल्लें जायनातल्या वेळार दूख तांकां भोगलें आनी आशेल्लें मेळूना म्हूण दूख भोगलें. आमकांय तशें मोगाचें न्हू. मस्तपटी आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कोणगे एक व्यक्ती मरण पावलो म्हूण मात्र आमकां बेजार जायना. तितलें मात्र बेजारे जावचें न्ही, दूख जावचें न्ही. बगार मस्तपटी आमी चिंतलीं सपनां जारी जावनात, आमी आशिल्लें जावना. आमी चिंतलां आमकां एक बरें फिल्म एक्टर बरी व्हंकल मेळटा म्हूण. आतां मेळिल्लें दुसरेंच सपनां जारी जावनात. आतां मेळिल्लो पती शाहरुख खाना बरी मेळटा म्हूण चिंतलें जाल्यार आतां मेळिल्लो दुसरोच. भुरगीं आमचीं बारी शार्प 100क 120 200 काडचीं भुरगीं मेळटा म्हूण चिंतलें आमी जाल्यार आतां मेळिल्लीं 20 40 50 60 काडचीं आनी 90 घालचीं भुरगीं. इतलें पुरो जाल्ल्या वेळार सपनां जारी जायनातल्या वेळार मोगाचें न्हू कशें आमी जियोवचें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार सपनां जारी जायनातल्या वेळार आमकां दूख म्हणशें भोगता. आमी चिंतलें जायनातल्या वेळार दूख म्हणशें भोगता. संबंद मोडुल्ल्या वेळार एकामेका बरें आसलो आमी, बरें माया मोगान आसलो, कितें गे घडितांत आमचो संबंद तो मोडून गेलो. आतां आमकां एकामेका पळयल्यार जायना. आमी तांच्या घरा वचना, ती आमच्या घरा येनात. आमी कितलें सांगल्यार आमच्या काळजांत तें दूख तशेंच आसता, तशेंच आसता. आमी आशेल्लें, आंगयल्लें, मागल्लें मेळनातल्या वेळार दूख आमकां भोगता. जेजू आमची गरज समजून घेता आनी आमच्या गरजांत तो आमच्या मोदें रावता. आज आमी हांगासर आयल्या जाल्यार खंयची एक वा कितलें गरज आमी घेवन हांगासर आयला. एक ना एक गरज आमी घेवन हांगासर आयला. जेजू तुमी कित्याक आयल्यात म्हूण जेजू समजून घेता, समजून घेता आनी आमच्या गरजांत तो रावता. खंयसर कळटा आमकां मार्काच्या सुवार्थेंत 6व्या अध्यायांत 30 to 44 वळींत पळयता आमी 5,000 लोकांक जेजून वाडयल्लें. 5 उंडे आनी 2 माशल्यो. तांची बूक ताणें समजून घेतली. तांकां 2 रितीची बूक आसली. जेजून समजून घेतलें. पयलें तांकां बूक आसली देवाचें उतरां आयकुची, देवाचें उतरां आयकुची, नियाळची आध्यात्मीक बूक तांकां आसली. ती ताणें तांकां थांबयली. दुसरी बूक ताणें समजून घेतली. तांकां कुडीची बूक आसा. इतलो वेळ ती बसलात, आयकलात तो आनी तांकां ताणें जेवण दिलें. समजून घेता. केवल आत्मीक जेवण मात्र न्ही, बगार कुडीची बूक तो थांबयता. मोगाचें सोम्यांचेर बरवसो दवरतना आज आमकांय साबार आमकां गरजो आसात. आमी हर एक ती गरजां सोम्या मुखार आमी उबारया. सोम्यांक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. मस्तपडी आमच्या जिवितांत आमी घुस्पडल्या वेळार, घुस्पड गोंदळ आयिल्ल्या वेळार, त्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता रावता. शिसांनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विशयांत आयकल्लें तांकां तें समजलें ना. कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यंत कोणी मेल्लो मनीस पुनर्जिवन जालो म्हण ताणें आयकूंक ना. कित्याक म्हळ्यार केदाळय आयकनातले विशय. 2019 पयलें तुमी खंय म्हणी कोरोना म्हणली पिडा विशयांत आयकल्लें गे ना.
ताज्या पयलीं खंय म्हणे मास्क म्हणे घाल्लें गी ना पळय की न्ही कोंकली काडल्यार शिंगो काडल्या वेळार पयस दवरले आसा की कशाय करून पिये समाज जाता म्हण सांगलें कोवीड आयिल्ल्या वेळार कळ्ळें आमकां कोवीड म्हणली एक पिडा आसा क्वारंटायन म्हणलें एक आसा आनी लॉकडावन म्हणलें आसा म्हण कळलें केदळा कोवीड आयिल्ल्या वेळार ताज्या पयलीं आमकां समजुना समान समजताना कोवीड येवन ऑलरेडी गेल्लें वय की न्ही आतां आमकां कोवीड म्हळ्यार कितें म्हण हरयेकलें की समजता कोवीड-19 म्हळ्यार कितें कोरोना म्हण कळटा आमकां वय की न्ही समजता कितें म्हण ताच्या पयलीं आमकां समजुना तशेंच शिसांकी तशेंच पुनर्जीवन जेजू पुनर्जीवन जालो म्हणून मस्ताना सांगतालीं थंयसर ना तो फोंड रितो आसा कांयच ना थंय कोणूच ना गेल्लीं खंय काल पळयतना थंय जेजू ना खंय ताजी कूड निके पेली थंय ना खंय जाग्यार आमकां फुल्ल कन्फ्युजन कितें करचें मुखार आमी वसाचे गे पळयचे गे आमी गेल्यार आमकांय धरूंक पुरो कोणें चोरलें कितेंय कळीत ना साबार सवाला मदें कन्फ्युजन कोवीड आयिल्ल्या वेळार पळया कोणेंय सांगलें केदाळे उनून उदक पियेचें म्हण सावन आमी कितलें उन उदक पियेलो कितलें परत युट्यूबार पळोवन कितलें कशाय करून पियेलो आमी वय की न्ही तशें सांगिल्ल्या वेळार खंयतून आमकां सुटका मेळटा खंयतून आमकां भरवसा मेळटा तांकांय मस्त घुसपड आसली गोंदळ आसले मतींत आनी त्या वेळार जेजू तांच्या सांगाता येवन रावता येदोळ घडूनच त्या देखून तांकां घुसपड आसली कित्याक अशें घडलें म्हाका साबार पडे आमी चिंता कित्याक अशें घडलें म्हाका कित्याक अशें घडलें देव म्हज्याच जिवितांत कित्याक अशें करता म्हाकाच कित्याक अशें वाय मी म्हाका कित्याक अशें घडटा तांकां कित्याक अशें घडना ती असली वायट जिणी जिवन तांकां कित्याक घडना म्हाका कित्याक अशें घडटा इतलें पुरो बरें करलें कित्याक म्हाकाच घडटा देव कित्याक आनकी मौन आसा देव कित्याक आनिकी मौन आसा कोरोना आयिल्ल्या वेळार मस्ताणाय सरतलीं कित्याक देवान अशें केलें मनशाक कित्याक देवान मनशाक अशें केलें साबारान विचारचें सवालां फादर इगर्ज केदाळा ओपन जाता आमकां मिसाक केदाळा इगर्जेक येवचें म्हण सांगून मस्ताणांनी सवालां विचारलीं ती तेदाळा सवालां विचारलीं मात्र आनकी तांचें कोरोना जावंकूच ना कित्याक म्हळ्यार तांकां इगर्ज येवंक ती आनकी तांणी आराम करूंक आनकी ती ऑनलायनच आसात त्या देखून मगचें न्हू साबार मतीक येतात जेजू तांच्या दुबावाक लागून घुसपडाक लागून तांच्या गोंदळाक लागून तांकां बेश्टयना तो तांचे मदें रावता Proverbs chapter 3 verses 5 आमकां सांगता सगळे तुज्या काळजांत सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवरनाका सगळे तुज्या काळजांत म्हणून सांगल्यार विथआउट एनी डावट सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुद्धवंतीचेर पातयेणी दवरनाका आमचें इंटेलिजन्स मे फेल एनी टायम परेकली कोणगी मेळ्ळी म्हाका म्हणटाली तिका तिच्या दुवेक एक्सिडेंट जाल्ल्या उपरांत पयलें कितें परत जाल्लें तिका वळखच ना खंय तिच्याच आवयक पुताक आवयक विचारता तूं कोण हांव तुजी आवय म्हण कशें सांगता म्हाका तूं म्हजी आवय न्ही आवयचीच वळख मेळना मेमरी आदली मेमरी पुरा कंप्लीट डिलीट जाली किर्तन आमच्या मागणें कशें आसचें किर्तन 119 verses 5 थंयसर सांगता तुजे कायदे पळोवंक म्हजीं पावलां तूं थीर कर तुजे कायदे पळोवंक तुजे उतरां नियळोवंक तुजे उतरां प्रकार जियोंक ते कायदे पळोवंक म्हजे पावलां तूं थीर कर सोम्या आनी ते कायदे आमकां खंयसर मेळटात 119 किर्तन 119 verses 105 तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेक शीस सलवल्ले शीस तिरस्काराक वळख जाल्ले शीस सोडून गेल्ले आनी जेजू तांकां सोदून वेता आज म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी हेस घडितां हेस संदर्भार आनी त्याच कश्टांत ह्या परिस्थितीन आमी जियेत आसतना आमच्या जिवितांत आतां नियळ्ळे साबार संगत्यो आसात जाल्यार आतां जेजू उंड्या रुपार आमचे मदें येता आमी कितें करया मोगाचें न्हू वॉट इज कन्सिल्ड कॅन नॉट बी हिल्ड कितें आमी लिपोवन दवरता तें गूण करूंक जायना थोडे गायी पळया ल्हानशें जाल्ले आमकां बँडेज घालना आमी ताका तें कितें करीचें आमी उक्तें दवरचें उक्तें दवरल्या वेळार तशेंच ते गूण जातात
सुकून येतात गुण जाता. तशेंच आमी आज सक्रामेंतान जेजू आमचे मदें हजर जाता आसतना आमच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार मोगाच्या भावांनी भयणी तुजें काळीज उगड. बंद दारा मदें शीस आसलें आनी तांणी ताजें काळीज सोम्या पासून उगडलें आनी तांकां धैर्य जेजून फावो केलें. ते नियळ्या जेजू तांचे मदें येवन रावलो आनी तांकां सांगी लागलो, शांती तुमकां. जेजूक आमचे मदें आतां आराधनाच्या गितांद्वारे स्वागत करया. बरो गवळी बरो इश्ट आमचे जेजू आमचे मदें येवंक आशेता, आमचे लागीं तो उलोवंक आशेता. Dulop Jesu mogal uda Kito mo va istam so Tam che sengi di satra Tam ka saban salata Ta che bagar her kon asa sampun prit mogar tolo Ta so sanga tam khanti ta Mato dai bi ko ka so Ta che bagar hai kon asa sampun prit mogar tolo Ta so sanga tam khanti ta Vato dai vi moga so Kapultaji ke di oti Kakulti so daryo tho Vechi kut mya kulun thơ ta Apla sepan anata Bhakti tatangka opu Kurpe shilane taita Aple sukmastangka ka Tache taito eksata Bhakti tatangka opsu Kurpe shilane taita Aple sukmastangka ka avo Tache taito eksata आमचो बरो इश्ट दुलोब जेजू आमचो मोगाळ इश्ट हर एक आमचे उणेपण तो समजून घेवचो इश्ट आमच्या अस्खतकायेंत सांगता रावचो इश्ट आमचे उणेपण दुबाव आमी सांडून गेल्ले वेळार आमची बंद कुडांत आमी जियेत आसतना आमचो देव खंय आसा म्हणलें सवाल आमच्या मतीक आयिल्ल्या वेळार आमचे मागणें कितें देव आयकना म्हणलें सवाल मतीक आयिल्ल्या वेळार आमच्या सांगता रावचो जेजू तो शिसा मदें येवन रावलो आनी तांकां पळोवन म्हणलो शांती तुमकां आनी तोच जेजू म्हज्या मोगाळ बाबा आनी भयणी तुझ्या जिवितांत आज आमी नियळ्ळीं साबार घडितां घडल्या जावंक पुरो
ताचे की वर्ती तुज्या जिवितान घडल्या जावंक पुरो सडीक दुखाची गडितां तुज्या जिवितान घडल्या जावंक पुरो आज जेजू मुखार ताचे परिणाम जावन जाल्ले घाई समर्पण गुण करूंक सर्गींचो वैज जेजू आमचे मदें हजर आसा मनशाक तुमी चिंतचें असाध्य जें कितें तुमी चिंतलां तो चिंतून आसा त्या मनशाक असाध्य जाल्यार देवाक हर एक साद आसा एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड काकूळ तुजी कितली वर्ती सोम्या बिरमोतीसो काकुळतीसो दर्यो तूं काकुळताची केदी ओती तूं काकुळदार सोमी काकुळती सोदर्यो तो तूं काकुळतीसो दर्यो सोम्या वेची कुत्म्या पोटलून थरता आपल्या रक्तानानता बापाक दिता ताका ओपसू बेशिल्या नेटयता आपले मास्तांका खानो तांचे थंय तो येसता बापाक दिता ताका ओपून पेशिल्यान नेटयता आपले मास्तांका कापून ताचे थंय तो येसता जेजू आमचो मोगाळी इश्ट आज आमचे मदें उंड्या रुपार हजर आसा सस्नांत ताणें आमचें मोग केलें जेरमाया प्रभुच्या पुस्तकान पळयता 31 वर्सेस 3 ताचो मोग सासनीक बाळसो मोग गॉड्स लव इज पर्मनंट लव सासनीक मोग आतना प्रीती शाश्वत प्रीती मनशाचो मोग वेळा प्रकार मोग मनीस मोग करचे पयलें प्राय सोबाय पळयता देव काळीज परकिता तुज्या मोतींत काळजांत जें कितें ह्या वेळार जावन आसा तुजो देव समजून घेता मोगाचें न्हू भिये नाकात निराश जाय नाकात तुज्या सोम्या मुखार तुमी आसात भिये नाकात आनी जेजू तांचे मदें येवन रावलो आनी तांकां म्हणलो शांती तुमकां हा तोच जेजू तुज्या त्या परिस्थिती समजून घेतलो जेजू तुज्या मदें येवन रावता आनी म्हणटा शांती तुका कितली अपुरबायची उतरां मोगाचें न्हू जेवण नासतना आमी जियेत खाण नासतना आमी जियेत बंगलो नासतना वाहन नासतना सवलत्यो नासतना आमी जियेत मोतीक समाधान नासतना कशें जियोचें मस्तुपडी आमी सांगिल्लें आसा म्हज्या कुटुंबान म्हाका कांयच नाका मोतीक समाधान मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका जेवण खाण खंयचेंय नाका म्हाका समाधान मेळ्ळ्यार पुरो समाधान कितली गरजेची न्ही गे मोगाचें न्हू कितले जण समाधान सोदून पिवणे गेलात कितले आमचे भाऊ भयणी समाधान सोदून वायट सोवेक वळख जाल्यात कितले भाव आमचे समाधान सोदून इंटरनेटार नाका जालें सोदून गेल्यात कितले आमचे भाव आनी भयण समाधान मेळनासतना जीवघात करून गेल्यात तर मोगाच्या भावांनी भयणी तुका जेजू बरो असो आनी जेजू तांचे मदें रावलो आनी तांकां म्हणालो शांती तुमकां मोगाळ इश्टा जेजू सस्नांत तुवें आमचो मोग केलय मानता जेजू
तुका तो उंड्या रोपार आमच्या मध्ये हजार आसाय मात्र न्ही खरोच तूं आमच्या मध्ये हजार आसाय. म्हज्या मोगा बाबा भयणी तुजो मोग कसो जेजू आज तुज्या काळजान कितें परा घडून आसा, मोतीन कितें परा घडून आसा, कितें परा तो चिंतून आसाय, कितें खंयच्या विशयान तूं दुखेस्त जालें, दुखांत आसाय तें समजून घेता. मोगाच्यान भिये नाकात, धैर्य घेया. स्टार्ट प्रेइंग एंड स्टॉप वॉरिंग. मागा तुमकां मेळटलें. देवाक साध्य म्हणलें खंयचेंय ना. नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. एवरीथिंग इज पॉसिबल. मोगाळ इश्टा जेजू सम्या सस्तनांतन तुवें मोग केलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक संवसाराक धाडलो. आनी तो जेजू आतां तुवें आसलेल्या परिस्थितीर तुका सोदून येता. जेजू तांच्या सांगाता चलोवन गेलो आनी तांकां प्रवादेनी जेजू विशयान कितें परा सांगला, कितें परा बरयला ते हर एक समजूनचे बरी सांगूंक लागलो. आज ह्या पैना वेळार, ह्या आराधना वेळार जेजू तुमच्या त्या दुखांच्या, अनवारांच्या, पिडेच्या आनी खंयच्या समस्येच्या पैनान सांगता रावता. सोमिया सांगता रावता जेजू. भिये नाकात. मागा सोमिया हांवें म्हजें काळीज उगडोवंक धैर्य दी म्हाका. हांवें म्हजी लज उणेपण अनभवार्थी जिवीत आनी आमचें दुबावी जिवीत तुका समर्पण दिवंक कृपा दी म्हण मागया. आनी सांगात ताका भिया मोगाळ इश्टा जेजू सोमिया सस्नातोन मोग करतल्या. मोगाळिष्टा जेजू सोम्या सस्नातोन मोग करतल्या. सस्नातोन मोग करतल्या. मन ताव सायबा तुजो सर्पण करता नमस्कार. सातू आमचो इश्टा सस्ना Jesus kabari me ami moguntu pagi segari satu amso ikyasa sna Jesus kabari ni ami moguntu Prabhaki segari मौनपणे तुझें काळीज तुझ्या सम्या मुखार उगंदर ताचेर नदर गेला आनी तुमचें हर एकल्यांचें मुखामोळ परजडोवंक आराम जातालें. ताचेर नदर गेला तुमी कश्टांच्या वेळार. ताचेर नदर गेला तुमकां मागणें करूंक जायनातल्या वेळार. ताचेर नदर गेला तुमची मागणी देव आयकना म्हूण तुमकां बगुल्ल्या वेळार. ताचेर नदर गेला तुमी दोळ्यांनी दुकां गळटा आसतना. ताचेर नदर गेला जिन्या पैणार तुमी कश्टांनी तुमचें पैण मुंदसून व्हरता आसतना. ताचेर नदर गेला मोगाच्या बाबांनी भयणी तुमी सोलवल्ल्या वेळार. ताचेर नदर गेला तुमकां बुजवण दिवंक कोणूच नातल्या वेळार. ताचेर नदर गेला तुमच्या एकसुरपणांत. ताचेर नदर गेला तुमच्या सोलवणेंत. ताचेर नदर गेला तुमच्या पिडे शिडेंत, कश्ट अनवरांत, उणेपणांत. आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें. ताचेर नदर गेला तुमी अस्कात काय बगुल्ल्या वेळार. ताचेर नदर गेला तुमच्या उतार प्रायर. ताचेर नदर गेला दुबाव आयिल्ल्या वेळार, दुबावत चडिल्ल्या वेळार, बरवसो सांडिल्ल्या वेळार, बाबर्त उणें जावन आयिल्ल्या वेळार ताचेर नदर गेला. भिये नाका म्हज्या बाळा. हांव आसा तुजे सांगता.
हांव आसा. जेजू आमकां हर एकलें की तीं उतरां उलयत आसतना, जेजू आमच्या काळजांत तीं उतरां उलयत आसतना, आमचो दुबाव पयस करता आसतना, आमकां बरवसो दिता आसतना तीं उतरां आमकां हर एकलें की समाधान दिवन दी. जेजू म्हणटा भियेनाका पुता, भियेनाका म्हजें दुवे, तुज्या सांगाता हांव आसां. तूं मुखार सर, भियेनाका, कित्याक तुज्या सांगाता तुवें मुखार सरता आसतना तुज्या सांगाता हांव चलतां. भियेनाका, फियर नॉट, ಭಯಪಡಬೇಡ, 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 भियेनाका. जेजू आसा, ताचेर आमचो बरवसो, तोच आमचो अस्रो, तोच आमचो भद्र अस्रो. दंदलची मेटां आमची ताणें भद्र खडपा वयर घट केलात. भियेनाका. ಪ್ರಭುವೇ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೋಟೆ, ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ, ನನ್ನ ಖಡ್ಗ ನೀನು. भियेनाका, मुखार सर. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसा तूं आज म्हज्या पांयांतळा. भियेनाका. स्वामींच्या पांयांतळा आमी आसा. आमच्या हर एक खंत बेजाराय अर्पण आसा, समर्पण दिवन आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी, तुका बसपाच्या मनशां बगल्यार बस, दिंबी घालीच्या मनशां बगल्यार दिंबी घाल, हात उबार मागणें करीच्या मनशां बगल्यार हात उबार मागणें कर. तुज्या देवा मुखार कशें तुजें गाय उगण दवरीचें, कशी तुजी मागणी अर्पण दिवचें मनशें बगता, तशें मागणें करूं. भियेनाका, भियेनाका, भियेनाका. धैर्य घे. तुज्या देवा मुखार हर एक उलोवं. भियेनाका, भियेनाका म्हज्या बाळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. भियेनाका, भियेनाका म्हज्या बाळा, म्हज्या बाळा, भियेनाका. आसाय तूं म्हज्या तूं जेजूच्या पांयांतळा आसाय. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. मुखार तुसें धरून म्हजो हात, दिता तुका म्हजो सांगत. मुखार तुसें धरून म्हजो हात, दिता तुका म्हजो सांगत. भियेनाका, भियेनाका, म्हज्या बाळा, भियेनाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. तुज्या जिवितांत चबारपटी बेन दिसतना, खंत आयिल्ल्या वेळार एकसूरपण भोगता आसतना, कोणूच ना म्हणलें मतीक आयिल्ल्या वेळार, सर्वांनी सांडिल्ल्या वेळार, मरण पावल्लीं, सुकून गेल्लीं, तुजीं भुरगीं घर सोडून गेल्लीं भुरगीं, सोडून गेल्लो पती वा पतीण तुका मतीक उडास आयिल्ल्या वेळार मस्त दूख तुका भोगता गे. आज सगळें तें गायी जेजूक समर्पण दी. गूण कशें जेजू तुज्या मुखार हजर आसा. भियेनाका. बेन तुका दिसतना, खंत तुका भोगतना, एक सुरी एक सुरो म्हूण आसतना, कोणूच नासलेल्या वेळार, सर्वांनी सांडिल्ल्या वेळार हर एकल्यांचो उडास येता जाल्यार कोणी सांगतना म्हूण बगिल्ल्या वेळार जेजू आसा पुता, भियेनाका. बेन तुका दिसतना, खंत तुका भोगतना, बेन तुका दिसतना, खंत तुका भोगतना. एक सुरो आसन कोणूच नासतना,
सर्वांनी साण उदासताना केदींस सन सोना जेजू के दिन सण सण केदींस सन सोना जेजू सण सण मोगाच्या बाबांनी बहिणी केदींस सन सोना केदींस सन सोना पिडा आमकां आयिल्ल्या वेळार वयले वयर कश्ट आमकां दोस्त आसतना निराश जाल्ल्या वेळार बरवसो सांडल्ल्या वेळार पातयेणी सुकल्ल्या वेळार सलवण येत आसतना जिवितांत भिये नाका बाबा भयणी जेजू सांडिना जेजू सांगता आसता जेजू तुज्या सांगता आसता पिडा तुका येताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश सावन बरवसो संताना पातयेनी सुकोन सलोणी येताना केदींस सन सोना हांव केदींस सन सोना केदींस सन सोना केदींस सन सोना मोगाच्या बाबांनी भयणी आज तुमकां कोणाक म्हणी बोगसोंक कशें आमचें बगतागी तुमकां कोणें म्हणी दुख येयला गी तुवें कोणाकी बोगसाणें दिवंक आसा तुका मतीक त्या व्यक्तीचे उडास आयल्यार ह्या वेळार जेजू कडेन सांग जेजू म्हाका बोगसोंक मस्त कश्ट जाता ताणें म्हाका मस्त कश्ट येयला सम्या म्हजें नांव पाड केलां म्हजे विशयान नाका जाल्लें परत उलयलां कशें बोगसूचें केदाळे म्हाका तो उडास येता म्हज्या बाबांनी भयणी जेजू ह्या तुज्या गायिल्ल्या काळजांत तुज्या सांगता तो रावता आनी तो तांचे मदें रावलो आनी तांकां म्हणालो शांती तुमकां तुज्या पतीक बोगसूंक कश्ट जाता गे तुज्या पतीन बोगसूंक कश्ट जाता गे कोणेंय तुका केल्लो अपमान अवमान तुका बोगसूंक कश्ट जाता गे तुका एकल्यान मस्त व्हडलो लॉसच केला रीण कण गेल्लें फाटीं दिवंकूच ना ताणें कितें करचें कशें मुखार साबार सवालां आसात गे समर्पण दी जेजूक जेजूच्या पांया तळा आमी आसा जेजू म्हणटा भिये नाका समर्पण दी फुडार कितें म्हणलें सवाल तुज्या मतींत आसा गे मोगाच्या बाबांनी भयणी म्हाका बरी सैरीक मेळटा गे ना गे म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत बरें जाता गे ना गे म्हाका बरें काम मेळटा गे ना गे म्हणलें सवाल आसा गे मुखार कशें आमचें जिवीत काजारी जिवीत अतंत मस्तो झगडें लढाई जावन आसा मुखार कशें आमचें जिवीत म्हणलें सवाल आसात गे तुमकां समर्पण दिवया आनी मागया जेजू कडेन उलय तूं कितें बरो बगता ह्या वेळार जेजू लागीं उलय भिये नाका जेजू तुजें उणेंपण लेखून तुका तिरस्कार करिना तुजें बाबर्थ उणें जालां देखून तुका तिरस्कार करिना तूं चुकून पडलें देखून तुका बेश्टयना वा तुका पयस दवरना मोगाचें न्हू तो सोदून येता आनी म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा भिये नाका
मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा मुखार तूस धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांग मुखार तूस धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांग भिये नाका भिये नाका मुझ्या बाळा पिडायल्ल्या वेळार भिये नाका आसाय तू कस्ट आयिल्ल्या वेळार भिये नाका पायांत अनवर आयिल्ल्या वेळार तुज्या कुटुंबान मरण आयिल्ल्या वेळार भिये नाका म्हज्या पुता भिये नाका म्हजे दवे म्हणटा जेजू भिये नाका आसाय तू मुझ्या पायांत दोनी हात आमचे सकास वयर बारया दोळे उगाडया ह्या सक्रामेंतांत जेजू आमचे मदें हजर आसा जेजून सांगलें आमी आयकलें भिये नाका म्हज्या पुता तूं म्हज्या पांयां तळा आसाय म्हज्या मुखार तूं दिम्यार पडले बसले मागणें करनासय भिये नाका तुज्या दोळ्याचें दूख हांवें पळयलात तुजें हर एक उणेंपण हांवें पळयलां तुजें अस्कातकाय हांवें पळयलां तुजें उणेंपणांत हांव तुका सुटका दितां भिये नाका हांव तुका सुटका दितां भिये नाका हांव तुका सुटका दितां भिये नाका आनी जेजून सांगली ती दैराचीं उतरां केवळ तुका मात्र सांगली म्हाकाच्यान तुज्या काळजान मोतीन जेजू तसलीं उतरां उलयता म्हण जाल्यार जेजू कत्त पळय सांग जेजू हांव तुजेर पातयणी दवरतां म्हजें सगळें उणेंपण कितें परा आज हांवें हांगासर मागणें करीत म्हण चिंतून आयलां हर एक म्हजी मागणी त्या सावा समर्पण दितां येवचे हर एक अडकळे तुका समर्पण दितां कोणाक पुरा बोगसण दिजे काळजांतून बक्षितां कोणाक पुरा हांवें मोग करूंक फाटीं सरला हांव म्हज्या कुटुंबां जिवितान काजारी जिवितान मस्तू उणेंपण आसात हर एक तुका समर्पण दितां जेजू कडेन सांगातात उलया मागा जेजून उंडो मोडलो शिसांचे दोळे उगडले आनी ताजी वळख तांकां मेळ्ळी वळख तांकां जाली आज तोच उंडो जीव उंडो जेजू आमच्या मदें हजर आसा हांवूंच सर्गींतून देंवून आयिल्लो जीव उंडो आनी तोच उंडो जेजू क्रिस्त उंड्या रोपार आमच्या मदें हजर आसा काळीज त्या सोम्या मुखार आमी उगडया दोनी हात आमी वयर उबारलात सोम्यां कस पळया आनी आमच्या सगळीं तेसावां खंत बेजाराई उणेंपण पिडा अस्कतकाय असाध्य म्हण मतीक आयिल्लें हर एक समर्पण दिवया मोगाच्यान रिमेंबर वन थिंग नथींग इज इम्पॉसिबल टू माय गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल सांगात आमी त्याच्या रस पातयेणी दवरून स्तुती करया हालेलुया 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 वडा ताळ्यान समाक समर्पण दिवन हर एक आमचे खंत समर्पण दिवन जेजूच्या हजारपणांत आमी स्तुती करया हालेलुया 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 जेजू तू आमच्या मध्ये आसय आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुझे आशीर्वाद देवून येवं दी कृपा लाभून दी आमच्या लागीं तूं उलय आमच्या काळजांत उलय आमच्या मोतीन तूं उलय आमकां भरवसो दी तुज्या मोगान तूं आमकां बरसो मिया हांगासर मागणें करनासतल्या हर एक तुज्या भुरग्यांचेर तुजे आशीर्वाद देवून येवं दी तुजी कृपा देवून येवं दी तुजे बेसांव देवून येवं दी आमच्या हर एक तुज्या जिवितांत तूं आमकां एक आशीर्वाद करचो मिया तूं आमच्या जिवितांत आशीर्वाद दिवं दी आमी घरा वता आसतना ही तुजी भुरगीं तांच्या कुटुंबाक घराणेक जागेक काम करचे जाग्याक शिकपा संस्थेंत ती एक आशीर्वाद जावं दी हालेलुया 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 जेजू आमच्या मदें हजर आसलो आमकां हर एकलें की आशीर्वाद दिवंक आशेता आमची नदर एक पडी जेजूचेर गेल्या आमी हाडिल्ले सगळे खंत बेजाराय उणेपणांत आज आमकां मस्सणां की एक धैर्य मनशें आयला समाधान मनशें बगलां आज आयिल्लें बरेंत जालें हांवें कितेंगे म्हाका मस्तो बेजाराय आसतली समाधान मनशें बगलां पूण तुमकां बगता जाल्यार आज सोमी आमच्या लागीं आमच्या काळजांत उलयला आमकां कितेंगे बुजवण म्हणचें मेळ्ळा सोम्यांच्या उतराद्वारी काळजां तोंड जेजूक अर्गां दिया आनी सांगा जेजू तुका अर्गां थँक्यू जिजस तूं म्हजे लागीं आज उलयलें
तूं म्हज्या काळजांत तूं आज उलयलें, म्हज्या मतींत तूं आज उलयलें, म्हज्या जिवितांत तूं उलयलें सोम्या. म्हाका गटाय, सुटका, समाधान तुवेंच फावो केलें. थँक्यू जिजस. अर्गां तुका सोम्या, काळजां थोवन तुका अर्गां सोम्या. आज साबार जाणांक येवंक मन आसलें, येवंक जावना. म्हाका तुवें आपण हाडलें. थँक्यू जिजस. हांव येवचें न्हय म्हूण चिंतिल्लें, आतां म्हाका भोगता आयिल्लेंच बरें जालें. काम केदाळें आसता घरा, टेंशन केदाळें आसता. सोम्या तुवें म्हाका मोगान आपयलें आनी म्हज्या आत्मीक वडावळेक कितें अडकळें आसलें तें पुरा कितें म्हूण समजूंचें बरें आमकां शिकयलें. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. हे देवा वडा सक्रामेंता, ह्या उंड्या रुपार आमच्या मदें तूं हजर आसाय. आमकां हर एकलें मेळोवंक तूं आयलय. आमकां बुजवण दिलय, गटाय दिलय, सुटका दिलय, समाधान दिलय. आमच्या हर एकल्यांच्या काळजांत तूं उलयलय, मतीक तूं उलयलय. खानाक आयकूंचे बरी न्हय, आमच्या काळजाक लागचे बरें. आमी समजून घेवचे बरी आमच्या मतीन तूं उलयलय. थँक्यू जिजस. हे दिया वडा सक्रामेंता, नमान प्रणाम तुका, आराधन तुका. Ora sacramenta sesta nama toruya purvilatya rupa bola navyoriti atharya salvonicha askudishya bhaktachi bhaktiya zasimba Ulasani stutisa Potmi mahima sasna sasna ekastalya hasita tuka Jaspita samasami navata. Amen. प्रार्थुया. हे देवा वेचे सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सरवणेचो फळ सदांच आमचें आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांनी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रस करताय सस्नांच्या सस्ना. Amen. मिसाचें तेसावां ह्या परी आसात.
देवाने केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. रेनिटा लोबो पुत्तूर हाचो आज बर्थडे. लीना सल्डाना अंजलोर, डेन्झिल आनी कुटुंब तुकूर, नवीन मॅक्सेल आल्बुकर्क बोंदेल, सोनिया मायकल डिसोजा मुडुबेळे, मेरी डिलिमा आनी कुटुंब कालमारी, ऑस्टिन पेरेरा आनी कुटुंब गुरुवायनकेरे, नील मतायस उडपी हाचो आज बर्थडे. सामुएल फर्नांडीस तोट्टाम, एंजेलिन डिसोजा आनी कुटुंब तोट्टाम, बेनेडिक्टा फर्नांडीस तोट्टाम, मीरा पिरेरा शंकरपुरा, मेरी डिसोजा मंगलोर, विल्सन जॉयलिन डिसोजा पुत्तूर, जोशुआ दिविना मेंडिस गोवा, अनिता रतन आल्वा उडपी, रुसेल आनी लीना केम्मन, एंटनी लोबो आनी कुटुंब कडबा, केविन डिसोजा उडपी, आराधना बोट मल्पे, क्राइस्ट बोट मल्पे. तेसावा कोसेस फर्नांडीस तोट्टाम बऱ्या भलायके बसत, प्रिया अल्मेडा सस्तान, जॉन मेंडोन्सा पांगळा, ॲग्नेस हिलरी सुवारीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. ग्रेटा दाबी आनी कुटुंब, थॉमस आनी एवलिन सिक्वेरा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. विन्सेंट सिक्वेरा मुडुबेळे, पॅट्रिक आनी लॉरेन सिक्वेरा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. विन्सेंट सिक्वेरा मुडुबेळे, वॉल्टर लेस्ली फर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. क्लेमेंट फर्नांडीस तोट्टाम घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. नवीन नॅन्सी डिसोजा संताकट्टे. आमी तरी मोगामी तुजो करता, पळेवना तुका केदाळारी आमी पाथेता. तुचे ती बरबोसता, बागितो तुझ्या उतरा प्रकाशोचो, ना तो मरण पळेसो. वाटेली तो नव्या जिवितासो सोम्या, कोणा लागी बसो आमी, तुझे तयासात उतरा जिविताची. देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता, पळेवना तुका केदाळारी आमी पाथेता. तुचे ती बरबोसता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्ताचे मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज इगर्ज मता आमकां आपण दिता. सांत गोंजालो गार्सिया हाचें स्मरण आमी करनासतना हो जावन आसा आमचे भारतीय कथोलीक युवा संचलन ICYM पात्रोन. आज आमी विशेष तरेन उडास काडया सर आमच्या तरणाट्यां पासून. तांकां आमच्या मागणेची गरज आसा. तांकां हर एकलें की क्रिस्ताच्या पावलांनी चलचें कशें म्हूण सांगून नियाळूंक आनी कोण आमकां देख दिता म्हूण चिंतल्या वेळार आमचो पात्रोन सांत म्हळ्यार ICYM पात्रोन सांत गोंजालो गार्सिया जावन आसा एक तांकां मार्गदर्शन. आनी आज आमी आमच्या तरणाट्यां पासून मागणें करता आसतना आमकां हर एकलें की कुटुंबां सांद्यांक एक आपोवणें आसा. त्या आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू म्हणटा आमी मस्त काम करता, सगळो दीस आमी काम करता, हप्त्या मदें आयतारय ओवर टायम मस्त काम आमी करता. आनी आयची वांजेलाची उतरां आमकां सांगतात होरे विंगड जाग्याक आमी हर एकलेनी वचूंक जाय. म्हळ्यार आमच्या कामा मदें बिजी शेड्युलांत ती वेळ मेळनातल्या वेळार इल्लोसो वेळ आमच्या पासून म्हण दिवचे, आमच्या आत्म्या पासून, आमच्या आत्मीक वाड्या पासून आमी दिवचे. आनी तुमी आज शनिवाराचो दीस हांगासर सकाळी 9 वरांतून आतां पर्यंत आत्मीक वाड्या पासून सुमेची उतर आयकूंक तुमी दिला. हांगा येवचें म्हळ्यार कितें,
इल्लोसो वेळ सुमये पासून दिवचें म्हळ्यार कितें होरे विंगड जाग्याक येवचें. इल्लोसो वेळ आमचें सगळें काम राटावळें टेन्शन पुरा सोडचें आनी इल्लोसो वेळ सुमयेच्या हजारपणार बसचें आनी ताज्या नदर घालची. हें भोव गरजेचें. आत्मीक वाडावळी भोव गरजेची. मस्तपटी आमी आमच्याच संवसारान आमी बुडोवन जियेलां जाल्यार सुमयांक दिवचो तो वेळ मागणेचो वेळ आमी दिवना जाल्यार एक आदर्श व्यक्ती जावन जियोंक आमी फाटीं सरल्या जाल्यार देवातून आमच्या भाव भयणीतून आमी मोगसाणें मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसलगुन्या सर सांगता मनाची चिंतून तोंडानुसार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पक्कां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून देवस्थान संपाद सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसूं आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Cristo काकुत Cristo काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी काकुळदार देवा तुजी दया आमी कलतेपणी मागता. सान गोंजालो गार्सिया भगवंत रक्त साक्षेच्या उतरान अक्रेस्ती लोकांक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक वळख मेळाशी केलय. ताच्या विणवण्यान त्या लोकांक बावरतान तीर कर म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता सस्नांच्या सस्ना. आमेन. साम पावलून करीतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो आमच्या जिवनाच्या सर गणितांनी दीग सशनिकाये वरवीं देवाचे सेवाक म्हूण आमी दाखोवन सोदता. संकश्टामध्ये गरजेमध्ये अडचणेमध्ये जेरबदनीचे मार खाताना बंदेंत लढून आसतना आनी उसंबाळाये मध्ये पुरासाणेन सलवतना न्हीद कळतना वा उपास करतना आमी देवाचे सेवाक म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान जाणवायेन दीग सशनिकायेन आनी दयाळ स्वभावांनी आमी क्रिस्ताचे सेवाक म्हूण दाखोवन दिता. पवित्र आत्म्याचेर निश्कापाटी मोगाचेर आमच्या शिकवणीच्या सताचेर आनी देवातावन येवच्या समातीचेर खरी पातयेणी दवरून आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या आतेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अवमर्याद कीर्त वा अपाकीर्त हे लेखी नासतना आमी जियेता. आमकां पडकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशे लेखतात तरी आमी सगळ्यांकी वळखीचे. आमी मरणाच्या तणीर पावुल्ल्या बरी दिसता तरी आमी जिवेच आसा. आमकां मारून बडयलांत तरी आमचेर मरणाचें प्रमाण पडोंक ना. आमी दुखांत आसा तरी सदांच संतोश भरीत आसा. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नातले तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा मोसो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा
मोसो आत्मो ओपून दिता सात मुझे खड़ा मोसो थारो सात मुझे कोटे मुझे भद्रते सो आसरो वही खरेंच तू मुझे खड़ा आणि मोचे कोटे देखून तुझ्या नावाप्रमाणे म्हाका वाट दाखोवंचले तुझ्या हातां सर्वेस्परा मोसो आत्मो ओपून दिता तुझ्या हातांत सर्वेस्परा मोसो आत्मो ओपून दिता म्हाका सुटका दी मोच्या विश्वासी देवा तुझो निरंतरी मोग पळय हांव संतोषान उल्हासता कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें तुझ्या हातां सर्वेस्परा मोसो आत्मो ओपून दिता मोची पाठन येतिल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार तुझ्या मुखामळाचो परसर तुझ्या सेवकाचेर फांकय तुझ्या खळनांतलेल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर तुझ्या हातां सर्वेस्परा मोसो आत्मो ओपून दिता तुझ्या हातां सर्वेस्परा मोसो आत्मो ओपून दिता समस्त तुम्ही उभी राहावी आणि मी सस्य उद्गार सांगता मिळून गायले Alleluia, 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 Alleluia. नीती पासत तणी भोगतली कितली भागी सर्गीचे रास तांचे Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तो वडो जेजूनो 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें मनशा लागीं 17 सालां कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनगोगांनी तुमकां जेरबाद मारतले म्हजे पासो तुमकां रायां आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हूण त्या घडये तुमकां कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमच्या उदेशी उलयतलो भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक द्वेशी मारच्याक धरून दितलो भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं
आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता पेटयता बापा उंडोवाyn तुका दयेन तुमगे काणीक आमची तुका ती मानवून दे. उंडोवाyn हाडून तुझे मोगा येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. पेटयता बापा उंडोवाyn तुका दयेन तुमगे काणीक आमची तुका ती मानवून दे. जमगाच्या भावांनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घे. भोव पवित्र बापा तुज्या भगेवंत रक्त साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दयाळेन मानून घे आनी तीर बावार्थान तुजें नांव उसारूंक तुका साक्ष दिवंक ह्या बलिदान वरवीं आमकांय गटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. बळशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रगत व्हांवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असखायेन क्रिस्त आमच्या सव्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णायन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रतिमे निरंतरी संत सांतोची स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोतो सर्गाणी संसार बळा तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे.
बापा तूं करस तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण हांवें मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्ने खराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारावतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पोना जीवन फोड आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये संगाती आनी ती सोपोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सुखार जाता संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुखार तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली न्ही आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक स्वडकी पदवी आनी महिमा
तुजी सासनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक आमेन सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवयास एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप केले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतेले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतेले आमकां शांती दी पळय मगच्यान ही देवाची शेळी आमकां हर एकलें की ताका साक्ष दिवंक आपोवणें दिल्ली ह्या संवसारांत आमकां हर एकलें की ताका साक्ष जावन एक नवें जिवीत आनी जियोंक खुरपा दिवची शेळी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर उंचे ते भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान स म्हाका भलायकी मेळटली आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा व्हड अत्रेगान राखोण आसा आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा व्हड अत्रेगान राखोण आसा मोजेशी येता तो केदीस भुके सोना म्हाका सत्मान तातो केदीस ताणे सोना जेजू तुझ्या उतरा प्रकार जीवच्या काशेता आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा व्हड अत्रेगान राखोण आसा उंडो तुवें मोडलो मासान तो बोदलो कालसिंतलो दाकारो रगजशें केलो जिविताचो ओंडो जालो कोसार भेटो दिलो आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा व्हड अत्रेगान राखोण आसा आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा व्हड अत्रेगान
या. सर्व बलिष्ठ आणि भौमगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जणवय तुझ्या रक्त साक्षा उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केलंय आणि खुर्सार जेजून बेटलेल्या यज्ञाची गटय ह्या संवसारान आमकां तुवें दिलाय. ते गटयेन विश्वासीपणी ताजो पटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस्त मनशाची सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करसूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बडका. आणि आमच्या पाद्र बतावन तुमची वात मनाची वात तुम्ही घेवची. जसिंता डिसोजा तोट्टाम. जसिंता डिसोजा तोट्टाम. क्लिविया फर्नांडीस तोट्टाम. तशेंच ग्रेसी डिमेल्लो निलावर. जॉन मेंडोन्सा पांगळा. रेनिटा लोबो पुत्तूर. रेनिटा लोबो पुत्तूर हाचो आज बर्थडे. तशेंच मारिया रंजन फर्नांडीस आनी कुटुंब ब्रह्मावर. देखन तिंबी गलिया वेल्लंकने मायेच्या नोवेन आमी करया. लंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. लंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती लंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. इबो नितळी ओंकारे भोव बगे भोव क्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळा वयर जावं ससाण थांव तुका विंसून काडली. देवता तू गर्भी समोरच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच अनार परत्यां तुका दिवं. वातवानिकी चड वाडूं हांव भोव चड त्रेकतां. येदुकेस्तंचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकळटीचेर पातयेव आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार बंदवून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. नंतर म्हाका अती गरजेचे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात. बरी भलायकी बरें काम मेळोवंक कुटुंबान समाधान आसूंक कामांत भद्रती पायदूक गूण जावंक स्वंत घर मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक कुटुंबांतली कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक भुरग्यांनी परिक्षेंत बरे मार्क्स काडून पास जावंक कातीची पिडा आनी खरोज उणी जावंक काजाराच्या कार्याची मांडावळ बऱ्यान जावंक CBSE एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जावंक कुटुंबांतल्या भाव भयणी मदलो मनस्ताप उणो जावन शांतीन जिवंक 5 वर्सांच्या भुरग्यांक सुडाल उलोवंक आनी जणवायेन वाडोवंक फंगल इन्फेक्शनांत बरें जावंक
डायबिटीस पिडा गूण जावं कॅन्सर पिडा गूण जावं दुबईन बरें काम मेळोवंक आनी ताचेंत स्वांत घर मेळोवंक कोलेस्ट्रॉल आनी BP च्या पिड्यांत बरेंपण लाबोवंक किडनी स्टोन आनी गॉल ब्लॅडर स्टोन गूण जावंक MRI रिपोर्ट नॉर्मल येवंक गॅस्ट्रीक आनी पायल्स जाल्लें बरें जावंक मोतीचें बें पयस वचोंक पाल्पिटेशन पिडेंतलें गूण जावंक मतीची इराराय कंत बेजाराय पयस वचोंक भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक सुडाल उलोवंक येरोपान बरें काम मेळोवंक मेडिकल सीट मेळोवंक न्यूझिलंडाक वचोंक विजा मेळोवंक दुव्या आनी जाव्या मदलो मनस्ताप उणो जावंक अनैतीक संबंद सोडून बरें काजारी जिवीत जिवंक बरी भलायकी मेळोवंक बांदतेर बऱ्यान जावंक मोगाच्यानो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरये माये लागी आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मरिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची पातळी उसारूंक हांव खुशी वरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्या सैमा वर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परातून मागतां हे म्हजे मागणें आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल पडव्यान पयल्या पावची वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हळ्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गेंच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तंचे बुजवणे देवाचो पुत्र मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परातून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिफात जोडणी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केली सग बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव खलतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदर ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजेशी पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. ये देवा कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशे कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळायेक आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोवंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದ ಸೂತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನೀಡಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನೀಡುವೆ. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನೀಡಲಿ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನೀಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದ ಸೂತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ, ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ, ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದ ಸೂತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಕೃತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. Mogal puta sove, Angkor Maria Shirvatim Amka, Jesu chabo poit kalsa, Ama sarvang ditu che ashiva. Balai ke chemaye, Amapasot vinati Daria Sukra, Amapasot vinati San Gonzalo Garcia, Amapasot vinati आणि समय संतानो आणि संतिनीनो Amapasot vinati kara भगवान कृष्णाचे कर्वे निवारक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.